मागणे मोगाळा जेजू मोगान रसले ह्या संवसारांत विद्रूप वातावरण सृश्टी केल्ल्या आमकां तुजे कृपेन भर. पातकां कोणान बुडून वेगवेगळे रितींनी शोशण करच्या देवान आपल्या सारकेसो आनी सुरूपायसो जावन रचलेल्या भावा भयणींच्या जिवितांत आडवेच्या आमकां सारके वाटेक हाड. रस्त्या बगलेन सारकें नेसण नासतना काण नासतना मोर्च्या भिखाऱ्यांक सगत नासतना दिसान दीस अस्कत जावन येवच्या दुबळ्या मनशांक हर एक दिसा सुखाची वस्त जावन लेकून अत्याचाराक वळख जावच्या निर्भागी चलयांक समाजेन वटलो म्हूण लेखच्या ग्रेस्तांचे दावळेंक नालिसायेच्या कठीण उतरांक कोटमान चिल्लून उडोवच्या जिनोसाक बली जाल्ल्या कामेल्यांक खोटो मुठी खावन रात दीस मन जाती बरी सेवा दिवच्या स्त्रियांक अशें सबाराच्या जिविताक कोण कारण? तूं वा हांव वा देव. अंतस्करणाची जट्टी करया आनी कुर्सा वाटेच्या भक्तीपणाक आमकांच तयार करया. Cursa mori duki mata cantis intes ubirauta put cursa आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता. Kita tuja pavitra Jesús, सरलाय सगळो संसार. देवाक फरमान खंयसरी तुवें आयकलां गी न्याय निती कोर्टमान अन्याय आनी रास करता ह्या संवसारांत तुजी म्हजी स्थिती 2000 वर्सां आदी घडिल्ल्या घडिताक थाळ पडटा. त्या दिसा जेजूक मुठी मारल्यो, ताचेर तिंपी उडयली, पड्ड्याचे मार घाल कुनिगरांक चलयल्ले परी ताका चलयलो. आज आमकां सुवार्ते खातीर खरे क्रिस्तांव जिवीत जियेल्ल्या खातीर शिकप दिल्ले खातीर पिडेस्तांची साखरी केल्ल्या खातीर हिंसा दगदवणी आनी शोशण लागता. पिलाता मुखार तकली बागोवन आसचो जेजू आमकां पळयता, आमचे कुमकेक येता, ताची सोंसणीकाय समाधान तुजो हात धन चलयता ते तुजे मोतीक हाड. सुम्या काकूळट आमची कर, सदैव मये मागता उपकार खंयचेय काय म्हज्या काळजान प्रसार पेल्ल्या जेजूचे. दुसरें तेसांव जेजूच्या कांदार कुरीस दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू जेजू क्रिस्ता. सुटका आनी स्वातंत्र्य दिवंक आयिल्ल्या सुम्याक कुरीस इनाम. स्वार्थान दिल्लो कुरीस घेवन चलता आमचो देव. वाटेर जेजूक तुवें पळयलोय, तेगा सौगां भुरग्यांक पोसूंक तांक नासता सुकून गेल्ल्या कश्टांच्या रयतातय तुवें जेजूक देखलाय. अन्याय आनी ती वळख जावन आपणाचें हृदय बडोवन हाक बोब मातशे स्त्री येतय तुवें जेजूक देखलाय. दुदा खातीर रडटा त्या भुरग्यांतय क्रिस्ताक देखूंक शकताय. तें अनाथ भुरगें, तो कृशीक, ती स्त्री अन्याय सोसून क्रिस्त संगता मेटां काडटा तें पळय. तुजी बिरमोदकाय बुजवणेची उतरां तांकां गरज आसात. वस ताचे तें क्रिस्ताक तुज्या देवाक पळय. सुम्या काकूळट आमची कर, सदैव मये मागता उपकार खंयचेय काय म्हज्या काळजान खुसार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरें तेसांव जेजू
पयले पोटी कुसापुंदा पडटा आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसू मिया जेजू क्रिस्ता कष्ट तेले न्हू येया हांव तुमकां विशेव दितां म्हणलो सुमीस आज कुर्साच्या बरादीक वजन आपुंदा कश्टून आसा सोलोंक ताका तांकां ना तो पडटा हर एक मनीस एक न्हय एके रितीन पडटा तरी पाताक कोण कळीत आसून रातीक देखल्लें बांयत दिसाक उडी मारचें आनी की मारेकार पाताक कोणाक कळीत ना देवाचें आराधन करीचें म्हूण कोणाक सांगाचें पूण पातकांत लोळून आसचो जीव अर्द्या मनाचें आयताराचें मीस हें पळयल्लो क्रिस्त कितें सांगात निराशी जायनाका उठ तुजो सोमी खुरीस ववयता पडले तेंतावन तो उठोवन तुका उठोवंक करता तुका सकत दिता सुम्या काकुळट आमची कर मागीर मागता उपकार कन्से गाय म्हज्या काळसान कुसार मल्ल्या जेजूचे Jesu sumia atampat karta jini badlam kandit nischay sirta bogos vaka Jesu tuji kaklut marta Sotes तेसाव जेजू आपले दुखीस मायेक पळयता आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता Kita bisa berjalan ke sorry, seralai segala sonsar. पुता अशें कित्याक तूं म्हाका पळयताय दुकान रगान क्रोधान वा मोगान कोणी म्हजी ही अस्कतकाय अर्थ करिना म्हणून म्हाका आपयताय बाळा ह्या संवसारी तूं आयिल्लो हेच खातीर तांकां पळयोवन पदकान पडून वळवळच्या मनशाक तूं पळय कोटेपणाक लबदून गुलाम जाल्ल्या मनशाक तूं पळय तांचे ते राज करचो द्वेश आनी मोसर पळय तांकां तुजो असरो जाय सुडका जाय तुंस जाय तुजेर तांची दिश्ट आसा तुजे विणेक कोणाय वरवीं तांचें रक्षण करूंक आसात देखून पुता मुखार सर हीच तुजी सेवा तुजो मोग संवसारा खातीर तूं कुरीस वयतलोय म्हूण तुका हांवें त्याग केला तवळ जिवीत सार्थक आनी अर्थभरीत तुजी बलवंत सकत जावन हांव आसा पुता सदांच तुजे सांगाता फुडें सर पुता फुडें सर सोम्या काकुळतामची कर Somya kakudam chikar. सदैव Tude mai magtopkar ke sagayan tuja karzan kursar mella Jesuche. पंचेस तेसाव सिरनासो सिमाव जेजू कुरीस ओंग कुमो करता आमी तुका नमस्कारांनी प्रणिपात करता ए सोम्या जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या बागेवन कुसा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार आमच्या पदकाचे वजे देवान वयतना मनशान तडे पुणी आपल्या पदकांचो पार ओवयजेस कुर्सा वाट चमकतना जेजू तुजी कुमोक मागता हे कठीण वाटेर तूं एकसुरो चलचो नाय पेल्याची कुमोक तुका गरज आसा तुज्या कपालाचो गाम पुसूंक एक मोरी मागदलेन सुल्व निराशेन बुडल्या वेळार हात धरून उळो उखलचो एक समार्यागर दुका पुसून काडचो एक हात जिने पोयनार बिरमत पावचे एक काळीज निमान मरण पावल्या उपरांत देव तेंपळाची गांठ मारूंक एक हात तुका निकेपाक तयार करूंक एक सामादोर हे सर तुज्या आख्या पोयनार तुका गरज आसात सोम्याची तुका गरज आसा करे पूण तुज्या पेल्याक आनी तुज्या मोगाच्यांक तुजे उतर कितें सोम्या काकुळतामची कर सुमिया काकुळट आमची कर सदैव मागीर मागता Magta upkar ke sagayan maja karzan kursar mella Jesuche. सोवेस ते सावन वेरोनिका आपल्या तुवाळ्यान जेजूचा मुखामळ पुसता
आम्ही तुका नमस्काराने प्रणिपात करता येसू म्या जेसू ख्रिस्ता की त्या तुझ्या मगन कुसवरेन सुरलाय सगळो संसार अन्याय हर एक कडेन चलता धिक्कार तुमका भ्रष्टाचारीनो क्रूर मनशानो अन्याय करचा मुखेल्यानो हे सोरू हांव सुसिना म्हज्या सुम्याक जावचो अन्याय पळोवन तोंड दांपून रावना सूर लोकांनो मुखार येया कित्याक हे खंडन तुमी करिनात सता निती खातीर कित्याक झुजानात तुमकां बे दिसता तोंद्रे जातीत म्हणो कवजेनी समाजेन स्नान होगडावंको पडटा म्हणली भिरांत पळया न्याय स्थापीत करूंक आयिल्लो सोमीस अन्यायाच्या जाळाक सांपडला तर माऊन कित्याक हांवें एकल्यान कितें करी येता सुम्या तुजे मुखामळ तरी पुसून जावन आसचो अन्याय हांव प्रतिभटन करता जायत्यांक हांवें राखीत आसले न्याय दिवेत आसलो प्रतिभटन करीत आसले वेरोनिकाक आसले धैर्य म्हाका ना कित्याक हांव बुयकुरो म्हाका बोक्षी सोम्या सोम्याका कुळतम चिकर जेजून आमचे पासत आपलो जीव दिला रगत आपले विक्रावन मोगमोजो केला ताच्या मोलीक रक्त दिला मोगसडे ताच्या जिणे मोरनान सर्गींचे जिणे एकस एक तेंबो तुझ्या रक्तासो हजार पृथ्वींक सोडवण दिवच्याक तो पुरो ಏಳನೇ ಸ್ಥಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಮುಖಡೆಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ತುಂಟರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೆಟ್ಟವರ ಕೈಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಿಲ್ಲುಗಾರರು ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಇರಿದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಒಡೆದೊಡೆದು ಶಿಥಿಲಪಡಿಸಿ ಶೂರರ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎರಗಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಮಯ ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ಈ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಬಲಹೀನತೆಯಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಶಿಲುಬೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುತಾಗಿರಲೆಂದು ದೈನಂದಿನ ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಲಿ. ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಳ ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಪುಣ್ಯಶ್ರೀಯರಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸಮಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವು ನನ್ನ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಗೋಳಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಂಪು ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಯೇಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನನಗಾಗಿ ಅಳಬೇಡಿರಿ, ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅತ್ತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅತ್ತು ಪ್ರಲಾಪಿಸದಿರುವ ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಏಕೆಂದರೆ ಉಪಸಮಾನವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯುವರು ಎಂದು ಅಭಯವನ್ನಿತ್ತ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಲೋಕದ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ನೈಜ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಶೋಕವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿರಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯೆ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಆತ್ಮಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಿಸಲಿ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೂಲಕ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನಂತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ಸುಡಿದು ಹೋಗಿದೆ, ನನ್ನ ಗುಂಡೆಗೆ ಮೇಣದಂತೆ ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಪದಿಂದಲೂ ಶಿಲುಬೆಯ ಹೊರೆಯಿಂದಲೂ ಚಾಟಿಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗಿಂದಲೂ
ನಸಿದು ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರವು ಶಿಲುಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಡೆಯಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಓ ನಿತ್ರನರಾದ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ಭಾರವಾದ ಶಿಲುಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು ನೀವು ಪುನಃ ಎದ್ದು ಕಪಾಲ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯನ್ನು ಸೇರುತ್ತೀರಿ. ನನ್ನನ್ನು ಪಾಪಕೋಪದಿಂದ ಎತ್ತಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಾನು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿರಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯ ತೋರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಲಿ. Davestesan, Jesu Gringo Gerta. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मी आणि जेजू ख्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगवंत सावरेन सोडयला सगळो संवसार. जेजूची उतरां आम्ही उगडास करया. काना प्रास जी व्हरतो आनी नेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. जेजून उसारलें उतर कितल्या महत्वाचें, कितलें समाधान दिता. पूण आज म्हज्या जेजूची कूड नेसान नासता विणगी जाल्या. म्हजे कुडीक हांवें मावन गौरव दिवंक शिकोवचे खातीर जेजून विणगो जायचें पडलें. हें घडीत म्हाका कितें शिकयता. म्हजी कूड पवित्र, ती कुरपेच्या शेलयान नेटोवंक जाय. तर जी पयशांक आपल्यो कुडी विकतात, जी माणसुगी सांबाळतात, तांचे पासून आतां मागया. Sumia kakultam chikar. Sumya kakutam chikar. सदैव Ay magkaupkar kan sa gayan madya kalzan kursar mela Jesuche. Bogosumia Patkamoji Bogos Bogosumia Patkamoji Bogos Kaklut Moji Karye Deva Agani Kakulti Aprat Moji Karser Pusun Mojir Paubir Moti Bogos Sumya Patkamoji Bogos. इकरावेस्ते सांग जेजू कुर्सार केलायतात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मी आणि जेजू ख्रिस्ता. त्या तुझ्या पवित्र कुर्सारी सगळा सगळो संसार. निकोदेमा लागीं जेजून म्हळें, जशें मोइजेन आरण्यांत सरपाक उबारलो तशें मनशाक पुताक उंच उबारूंक जाय. आरण्यांत पितुळेचो सोरो उबारल्या वरवीं इस्रायल प्रजा विखाल सरपाच्या मारेकार विकातान बाचाव जाली. नव्या इस्रायल लोकांच्या गर्वा, हंकारा आनी स्वार्थाच्या मारेकार पातकांच्या विका खातीर जेजून कुर्सार मुखालाचे पडले. आपली उतरां पूर्ण कर ताणें आमकां बाचावी दिली. ही बाचावी आमकां हर एका संस्काराद्वारे लाभता. ती दी म्हूण मागया. तुमची जाप जेजू म्हाका बाचावी दी. जेजू म्हाका बचावी दी. हांवें आदारल्या पातकांतां जेजू म्हाका बचावी दी. हांवें केल्ले नीचे मोडिल्ले खातीर जेजू म्हाका बचावी दी. पातकाच्या ताळण्यांनी सांपडल्या वेळार जेजू म्हाका बचावी दी. तुजी कृपा व्यर्थ करून घेतिल्ले खातीर जेजू म्हाका बचावी दी. सक्रामंताच्या आचरणांतान पयस रावले खातीर जेजू म्हाका बचावी दी. सुम्या कपळतामची कर. सुम्या Sumya काकुळतामची kakutam कर. chikar. सदैव Sudimay magkaupkar kan sa gayan madya kalzan kursar mela Jesuche. 12 सांग जेजू कुर्सार प्राण करता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता येसू मी आणि जेजू ख्रिस्ता. कित्या तुझ्या मगन कुर्सारी सगळा सगळो संसार. उगडापणाच्या ग्रंथांची उतरां. मरा पर्यंत तुमी विश्वासी रावा आनी हांव तुमकां जैताचो मुकूट म्हणजे जिवीत दितलो. जेजू आपल्या बापाक विश्वासी रावलो. ह्या विश्वासीपणा वरवीं ताणें आत्मानाचे आनी कुर्साचे मोरान माराचें पडलें. कुर्सार उंकालच्या जेजू
जेजू ते 1 कोटी दिश्ट गुंडाया खंयच्याच धर्मान नियालिनांतलें वर्तें एक सत हांगा आसा तें सत देवान मनशा बचावी दिवची आनी आपलो अपारमेत मोग दाखोवचो ह्या खातीर तो खुरीस जावन दी म्हाका मोगाचो तो आसूं दी म्हज्या गळ्यान म्हजे कुडीर ताका हांव भक्तीन मान करतां ताचो उमो घेतां त्या कुर्साक पोटलून धरतां आमी सुमया काकळटामचीकर Sumya kakotam chikar. Sidi mai makta upkar kan sagayan maja kalsan kursa mela Jesuchi. Mozo si zauncha Koshi vortai Ke Christus o Patlaukar mozo Asat mati kolya Gote supnya Purnamagasvat Vastikacha Mozo sisavcha Koshi vortai Ke Christus o Patlaukar mozo. तेरा वेस्तेसा जेजूची निर्ची कूड मोरेच्या उस्क्यार दितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या बागेवून कुर्सा वरवीं सोडयला सगळो संवसार मोरी आमकां सोंसेक आदर्श देवाच्या पुताक आपल्या कुसवांत घेतना कावण्यांत ताका जळम दितना इजिप्ताक पलायन करतना परते वेळार जेजू देवळांत सुकतना समाजेंत लोकांत ताका तिरस्कार मेळटना कुर्साच्या पयणार आटेविटे भोगतना जेजू कुर्सार गिळायतना आनी बोव भरून प्राण करतना मोरी कुत्तू हें पळयता आनी सर सोंसून व्हरता बापाच्या कुशेक ती खालतीमान घालता मोगला जेजू तुज्या आवयन आमच्या मोगाळी मायेन तुका तिच्या एकल्याच पुताक मनशाच्या सोडणेक आनी देवाच्या मिसावाक कुशेन ओपसून दिलें सोडणेच्या कामांत तुका दिल्लें मिसांव तुवें विस्वासी जारी करूंक तुका तिणें वर्त सांगात दिलो आनी विस्वासपणाची आनी सोंसणीकायेची आमकां ती देख जाली आमी तिची देख घेवन जिवंक आदार दिवंक सर आवायनी आपल्या राजाचें काम मुदारून ओरोंक कसलोय त्याग करूंक सकत ती सम्या काकोटमचेकर Sumya kakotam chikar. Sidi mai makta upkar kursa mela Jesuchi. सौदावें स्तेसांव जेजू निर्जी कूड निके पितात आमी तुका नमस्कार आनी प्राणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता Kitia tuja magan kusarvin sodelai saglo samsar. संवसारी येतना कांय हाडून येवंक ना आनी वेतना कांय व्हरोंक जायना म्हूण कलीच आसोनी संवसारी संगती खातीर कितें सगळें वायट मनीस करूंक आसा जर संवसारी जिवीत नश्वर शाश्वत आमचें घर सर्ग म्हणून भावार्थान स्विकार केल्यार आनी संवसारी संगतीनी गुलाम जावन आमच्या जिवितांत वायट घडतें ना आमचो विश्वास अस्कत देखून जेजू आमकां संवसाराचेर न्हय बगाड ताचेर विश्वासेर दवरून जिवंक आपयता सम्या जेजू संवसारी जिविताचो आनी सर्गीय जिविताचो म्हत्व समजून घेवंक गिन्यान आमकां दी संवसारी जिणी सर्गी जिणेच्या तायड्याक म्हणल्यार सत आमी जाणा जावं त्या परी जिवंक तुजी सकत आमकां लाभय आमकांय कामां राटावडींनी बुडोवन वच आसतना तुज्या राजाच्या वावराक वेळ करसूंक आमकां शिकय आनी एक दीस तुज्या सांगता सास्तांक जिवंक आमकां फाव कर सम्या काकुटम बेकर Sumya kakotam chikar. Sidi Sidi mai makta upkar kan sagayan maja kalsan kursa mela Jesuchi. ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸರ
ಜಗಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ತರುವ ತ್ಯಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಪಾಲಿಸಿ ನೀವು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರಾಗಿರಿ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಿ ದೇವರನ್ನು ಸರ್ವರನ್ನು ನನ್ನ ಪರಿಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಿ निमाणे मागणे ख्रिस्त आमच्या खातीर घालचो जालो कुर्साच्या मगणा जेजू तुवें चलयल्ली कुर्सा वाट आमी नियळ्ळी आमच्या घरांत वाड्यांत वावरांत शेतांत आमचो कुडीस वोंक सोळोवंक आमकां घटाय दी घडये घडये आमचो कुडीस घेवन तुज्या फाटल्यान सोळोवंक आमकां तुजी सासाय लाभय गिणे पयनार कुर्सा वाचना पंदा पडोवन कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीच्या कुर्साक खंत मारूंक ताचे कुडीस वोवंक आमचे ताकी ती कुमक दिवंक आमकां बरें मोल दी खंयच्याय कारणाक लागून हेरांचेर आमी कुर्साचें वाचन चडयनाशें जियोंक तूं आमकां शिकय तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सस्तांच्या सस्तांक आमेन. बापसाहेबाचे हृदय बसोत आमचे पप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा नामान मुडी गुटपेन बरले तुजे संगता श्रेय आमकां तूं सदैव सदैव पॉलचे खुशीचें जीस जन्मर्यादेवाचे मै अमा बाप्यां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसा आनी तशें आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जय तुका सोडवंदरा जय तुका कुर्सा जेजूच्या जय तुका सर्वंदरा जय तुका कुर्सा जेजूच्या ಪ್ರಿಯರೇ ಇಂದು ನಾವು ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದ ಧ್ಯಾನಕೂಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಧ್ಯಾನಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವವರು ವಂದನೀಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್. ಇವರು ಕಾಪುಚಿನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಯ ಯಾಜಕರು. ಪೊಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. Thank you, Fatherji. Praise the Lord. हात तोकलेचे पडटाले दोनी एक न्ही मागीर कित्याक म्हण सांगता जायत गे रायट. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. मोगे नो पो प्रभुचो स्वागत तुमकां रेतेच्या दिसाक. फादर विक्टरान म्हाका जायत्या तेंपा पयलें सांगलें आनी ते तांची आपोवण्या पाळो दिवन हांगा तुमच्या संगत आसूं म्हाका भोव खुशी. आज थोडी गायन आमी करतले हांव ती कळीत आसची ना. फाल्यांच्या दिसा ती पुरा स्क्रिनार येताली कित्याक म्हजे कडेन तें आसा आज सेट करूंक गेले कश्टात. फाल्यां ते घालता आमी मेळोन. पूण आज हांव गायतां आनी ताचे उपरांत तुमकांय गावंक हांव शिकयतां. त्या प्रमाणे आमी गावचें. थोडो वेळ उबे रावया गी एक घडी भर आमी उबे रावया. आज सिंपल एक 2-3 गायन आमी गावची. हांव होगलाप दितां जेजू, हांव होगलाप दितां जेजू. ओके. हांव होगलाप दितां जेजू, हांव होगलाप दितां जेजू,
हांव होगलाप दिता जेजू मोजा काळजान हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू हांव होगलाप दिता जेजू काळजान हांव आर्गां दिता हो दीस आमकां ताणें दिला व्हरतो दीस सांजेर आमकां सांगात हाडला आनी अरे तेरच्या पयल्या दिसा आमी इतलीं जाणां आयल्या आनी बोवा परवायतारा पवित्रतेन बरोवंक आमकां ताणें अवकाश दिला ह्या खातीर आमी ताका आर्गां दिवया हांव आर्गां दिता जेजू हांव आर्गां दिता जेजू हांव आर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव आर्गां दिता जेजू हांव आर्गां दिता जेजू हांव आर्गां दिता जेजू काळजान हांव स्तुती करता स्तुती आमी करूंक जाय कित्याक आमी सांगात आयल्या आनी स्तुती करतना देवाक लागीं आमी सरतल्या आनी तशें जाल्यार बरेंपण ताणें दिल्ल्या खातीर देवाची स्तुती करता आसतना जोबान ताची स्तुती केली दाविदान ताची स्तुती केली हर एका प्रावादिनी ताची स्तुती केली आनी सगळ्यांनी ताची स्तुती केल्ल्या खातीर आनी स्तुती करता आसतना मोगाचे न्हू आमी संपूर्ण तरान देवा सांगात एक जाता आनी स्तुती करता आसतना आमचे कितें कश्ट आसात वळवळे आसात आनी कितें सगळे आमचे ते बनपास आसात ते सुटका जावच्याक आमी स्तुती करची जावन आसा तर आतां आमी गावया हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू म्हज्या काळजान हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू काळजान हांव संतोष पावता हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू म्हज्या काळजान हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू हांव संतोष पावता जेजू काळजान हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू म्हज्या काळजान हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजान हांव घालतो रावता जेजू हांव घालतो रावता जेजू हांव घालतो रावता जेजू म्हज्या काळजान हांव घालतो रावता जेजू हांव घालतो रावता जेजू हांव घालतो रावता जेजू काळजान हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजान हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळजान तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू म्हज्या काळजान तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू तूं राव सोम्या जेजू काळजान हांव जय जय म्हणटा हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू म्हज्या काळजान हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू हांव जय जय म्हणटा जेजू काळजान हांव आर्गां दिता जेजू हांव आर्गां दिता जेजू हांव आर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव आर्गां दिता जेजू हांव आर्गां दिता जेजू हांव आर्गां दिता जेजू काळजान हांव वंदन करता जेजू हांव वंदन करता जेजू हांव वंदन करता जेजू म्हज्या काळजान हांव वंदन करता जेजू हांव वंदन करता जेजू हांव वंदन करता जेजू काळजान
घडीभर आमच्या दोळे धांप्या सम्याक आमी वरता तरा लागीं सरोंक मेळलो वेळ हो कुरपेचो काळ प्राचीत काळ सिंज आमच्या तळवेर आमी घाल संपूर्ण तरान जेजूक समर्पीत करूंक आमकां समय तयार केला ह्या खातीर जेजू तुजो आमी मोग करता हांव सम्या चड आनी चड आमी तुजो मोग करूंक अत्रेकता हांव सम्या तुज्या मोगांत एक जावच्या खातीर ह्या रेतीरींत आमी भागीदार जावंक आयले हांव सम्या प्रत्येक तरा आमचे थंय आसले सगळी कश्ट हळ कर आमची पिडा तूं गुण कर आमच्या समस्यांक जाय जालो परिहार तूं दी म्हूण विचारूंक आमी आयले हांव मात्र न्ही तुजे संगत एक जावन तुका आर्गां दिवंक आमकां जायतें बरेंपण तुवें केलां ही सम्या तें बरेंपण आमी सदांच वाखाणून त्या बरेपणान जियोंक आमी तुजे लागीं मागता हांव सम्या आनी आयच्या दिसा हांगा जमले आमी सर्व एककुटुंब जावन तुज्या वर्त्या सक्तीन बरोवंक जाय जाली सर कृपा तुज्या लागीं मागता हांव ह्या सगळ्या भुरग्यांक तुज्या अमली रक्तान धुवन काड सम्या तुज्या वर्त्या मोगान ताका भरता आसतना आमी सर्व एका काळजाची आनी एका मनाची जावच्याक नितळ निर्मळ जावच्याक तुजो मोग आमच्या थंय चिरय आमी सदांच तुज्या मोगाक आशेता हांव सम्या तुजो मोग आमकां तुवें दिता आसतना आमच्या थंय आसली पातकी जिणी नाका जाल्लें खोटेंपण अणवेपण कितेंय पातकाचो चारो आसा तो सगळो तूं काण उडयतालोय तुजी अजाप म्हणल्यार बरी ह्या रेतेरीद्वारी जायत्या जाणांक बरी भलायकी मेळोन सम्या आयच्याच दिसा तुज्या कडेन आमी मागता सम्या हेत बरेंपण तूं आमकां दितालोयस तूं आमकां दिनासतना रावनाय सम्या त्या देखून तुजो हांव मोग करता म्हणलें गीत सांगता आमी काव्या तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां बरो देवडी तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो जेजू तुजे वाटेर हांव चलतलो जेजू तुजे संगे हांव गायतलो जेजू हांव फाटीसना तुज्या पांया तळा रावतलो जेजू तुजे वाटेर हांव चलतलो जेजू तुजे संगे हांव गायतलो जेजू हांव फाटीसना तुका वर्गां दिता तुका वर्गां दिता तुका वर्गां दिता जेजू तुका वर्गां दिता आतांनी सदां तुज्या पांया तळा रावतलो जेजू तुजे वाटेर हांव चलतलो जेजू तुजे संगे हांव गायतलो जेजू हांव फाटीसना दोनी आमचे हात पांय करून तुज्या पांया तळा रावतलो जेजू तुजे वाटेर हांव चलतलो
हालेलू हालेलुया हालेलो हालेलुया हालेलो हालेलुया जेसू हालेलो हालेलुया 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 दोन्ही हात कान तुमच्या काळजावर दवरात पवित्र आत्म्याच्या येण्या खातीर आमी मागया पवित्र आत्मा येता आसतना सगळ्यांत तुमकां उगडापें करतालो तुमचें जिवन कशें मुखार सावन व्हरत जाय म्हण तो तुमकां शिकयतालो तोच पवित्र आत्मो सोम्याचो सोम्यान म्हणल्यार आसा म्हजो मजत हांव तुमकां दितालो तो तुमकां शिकयतालो आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी मागता आसतना पवित्र आत्मो आमचे थंय देंवोन येवं दी पवित्र आत्म्याची सकत आमचे थंय वाडोवन दी त्याच पवित्र आत्म्याद्वारे आमचे सगळें जीवन आपुरबायेचें जावच्याक त्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या मद्यागात आपोवया दोनी हात तुमच्या काळजा वयर दवरात हृदया वयर दवरात आपुरबायेदारान पवित्र आत्मो येता आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मोगाच्या भुरग्यानो पवित्र आत्मो काम करता पवित्र आत्मो नितळे हाडटा पवित्र आत्मो जणवाय दिता पवित्र आत्मो आमचें जीवन सुफळ करच्याक सुटसुडीत आमकां करता पवित्र आत्मो सत कितें म्हण शिकयता तस पवित्र आत्मो आमचे थंय देंवोन येवं दी स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे सक्तेन आमकां बर रावतो आमचे सोवे हें गीत आमी गायता आसतना तुमकां कळीत आसता म्हजे सांगता तुमी गावचें स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे सक्तेन आमकां बर रावतो आमचे सोवे स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे सक्तेन आमकां बर रावतो आमचे सोवे तुजी बी दिवचे उदाक तुजे बी दिवचे उदाक सस्ताक वळची जर सस्ताक वळची जर बुजवणदाराणे बोध देणार बुजवणदाराणे बोध देणार सगळ्यांत तूं चलय सगळ्यांत तूं चलय तुजी बी दिवचे उदाक तुजे बी दिवचे उदाक सस्ताक वळची जर सस्ताक वळची जर बुजवणदाराणे बोध देणार सगळें तूं चलय स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुजे सक्तेन आमकां बर रावतो आमचे सोवे परत आपले स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोदें तुका आमचे मोदें तुजे सक्तेन आमकां बर
तुझ्या सक्तेत आमका बघ. रावतो आमच्यामध्ये, रावतो आमचे मध्ये. स्वागत पवित्र आत्म्या, स्वागत पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मध्ये. तुझे सक्ते नाम का बघ. रावतो आमचे सव. दोन्ही हात वैर करून हालेलो हालेलुया, हालेलो हालेलुया, हालेलो हालेलुया, हालेलो हालेलुया. परत एक पिढी हालेलो हालेलुया, हालेलो हालेलुया, हालेलो हालेलुया, हालेलो हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजो आर्गा, जेजो लाभ, जेजो वंदा, जेजो सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या वंता हातात धर सम्या. तुझ्यामध्ये रक्ताच्या बळांत दूध सम्या. या भुरग्यांक जाय जाल्यार बळवंत सकत दी सम्या. आमची रेते ती दिसाचे आराम करता आसतना सम्या. तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या येड्यांक जावं दी, जायत्या माकोण्यांक जावं दी, अनॉयंटींग जावं दी सम्या. आयच्या संजेच्या वेळा आमी हांगा साव सम्या. हे वर्ता मोगान आमकां भरता आसतना जेजूच्या नांवान वाली रगत सगळे बरेपणान जावच्या. हत्तेश्वरी मोमेंट जीसस ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಂಜಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಳಿಯಲಿ. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಭಾಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವನ್ನು ನಮಗೆ ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾವನಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. पुष्यमध्ये देवाचे उतर आमकां ह्या पर्यंत सांगता. कीर्तन 37 ओळ 4 एकच ओळ. सर्वेस्परातही तुझो संतोष सोद, तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितालो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे उपरांत म्हणात, सर्वेस्परातही तुझो संतोष सोदो, तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितालो. सर्वेस्परातही तुझो संतोष सोदो, तुझे काळीज अत्रेकता ते तो तुका दितालो. ते आमकां दितालो गे कंटी जावन भरवोसो आसा. कितले जाणां भरवोसो आसा तो आमकां दितालो. प्रेज द लॉर्ड. देवाक कारका दिव्या. ताळी अपेक्षा म्हाका जनो आपर बाय तरान तळ्या पिडोवन देवाक कारका दिव्या. कशी आहात तुमी? देवा पात्रांबान सांगलें हांव पेरांपळी इस्कालांत आसुल्लो म्हणून. त्या पयले म्हजी इस्काल स्टार्ट करतना आसलें 25 भुरगीं मात्र. ते 25 भुरगीं पोप घाल्ली सगळ्या रोडाक आयकताले. त्या देखून सगळ्यांनी चिंतलें आमच्या इस्कालान मस्त भुरगीं आसात म्हूण. नेक्स्ट इयर म्हाका मस्त एडमिशनां जाल्लीं. तुमचो ताळो येना. ताळो बरो तरान काडीत जाय देवा खातीर, म्हाका म्हज्या खातीर न्ही, देवा खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्यान रेतीच्या सुरवेर थोडे सिक्रेट तुमकां सांगता. कित्याक म्हळ्यार हांवें पयलें रेतेरीक
पट्टा वेता आसतना हांवें कांय ताळो चड काडिनातलो हळटार वगेत तेका कणशा वचून बसतालो म्हाकाय हें काले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणजे कितें काय हे रेतीर काल्या तें बघतालें पूण क्रमेण त्या रेतीरींत एक जाता आसतना म्हाका इतली खुशी भोगली गे आनी हांव त्या रेतीरींत भोव आपुरबायतारान सांबाळतालो ती रेतीर सांबाळतालो मात्र न्ही ती रेतीर हांव साकतालो म्हण येता आनी संतोशतालो त्या रेतीर देखून एक दीस हांव आमच्या सक्रिस्तींत बसून आसलो आनी म्हाका एक टॉक दिवंक आहलें म्हाका एक शिकवण दिवंक आहली तितल्यार भाव दिनेश कितले जाणां तुमी पट्टा गेल्लीं आसात हांगा पट्टा गेल्लीं कितले जाणां ओके रायट म्हाका पट्टा पळयल्लीं कितले जाणां आसात कोणी नात ओके थोडे नेणे नेणे पळयला म्हण दिसता ओके रायट नो प्रॉब्लेम ओके मागीर कांय नातल्यार ती म्हणटा तुमकां युट्यूबान पळयलां फादर मस्तणांनी तेसन ओके नो प्रॉब्लेम तो ब्रदर दिनेश एक दीस प्रेज अँड वर्शीप करूंक आयिल्लो आनी तो प्रेज अँड वर्शीप करतना हांव थंय पळोवन आसलो म्हळ्यार म्हाका नेक्स्ट शिकवण दिवंक आसली आनी तो प्रेज अँड वर्शीप करूंक अशें हात उखलतना तो केदाळे हाफ स्लिव्स घालतालो आनी ताचे हात उखलतना पळयचे मोगाचे न्हू ताचे एक बावळे इतले मोठे मोठे देवा म्हाका ते पळोवन खंय जावं नाका इतले मोठे बावळे आयले इतले बरे तोळूगळ म्हणटा पळय आमी तोळूगळ म्हणटा मोठे तोळू हांव राखोन रावलो 15 मिनटांनी प्रेज अँड वर्शीप करता सकयल येता आसतना म्हाका ताचे कडेन एक सवाल विचारूंक आहलें हांवें सांगलें ब्रदर दिनेश हांव तुका एक सवाल विचारतां तो म्हणा लागलो विचारा फादर आमी भाव आपुरबायन बारीक क्लोज जाले आमी दोगी आनी तो म्हणा लागलो विचारा हांवें म्हळें दिनेश तुजे बावळे पळोवन म्हाका खुशी जाली तूं केंच्या रेशान असो तांदूळ जेवताय केंच्या रेशान असो तांदूळ जेवताय तो म्हणा लागलो फादर तुमी जेवसो तांदूळ फादर तो उकडो हांव जेवता म्हणा लागलो तो पूण तुजे हे काले ते रट्टे म्हणटात पळय ते बावगळो म्हणटात पळय ते बावळे कशे तितले मोठे आनी घट्ट दिसतात आनी बरे परस जळटात म्हळ्यार तो म्हणा लागलो फादर हे जेवल्या देखून न्ही जेवल्यार तसले बावळे येना तो म्हणा लागलो तो मागीर कशें तुमकां एक सिक्रेट सांगता दुसऱ्यांक कोणाकी सांगनाकात म्हणलें ताणें पूण म्हजी एक सवय आसा म्हाका कळ्ळें बरें मेळ्ळ्यार हांव सगळ्यांक सांगता हांव तें लिपोवन दवरिना म्हाका लिपोवन दवरची सवय ना कित्याक म्हळ्यार म्हाका बरें जाल्यार तें तुमकांय बरें जायचें वय की न्ही वय त्या देखून हांवें ताका विचारलें कितें तें सिक्रेट तो म्हणा लागलो फादर हांव अरावंड 20 इयर्स रेतीरींत आसा तुमचे पर्यंत पयले पडी येता आसतना हांवें थंयच बसून पळयतलो आनी दुसरे प्रेज अँड वर्शीप करताले आनी तांकां पळयतना हांवें चिंतलें हांवें एक दीस वचून प्रेज अँड वर्शीप करी जाय आनी हांवें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हूण सांगा जाय आनी अशें म्हणटना म्हाका कित्याक वगेत रावन करूंक बरें दिसोना क्रमेण हांवें म्हजे हात उखल्ले हात वयर सकयल केल्ल्या देखून गोली बरे जाल्यात पळय फादर कितली एनर्जी आसा फादर म्हणा लागलो हांव म्हणलें तें कशें तो म्हणा लागलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटाना हात वयर करचे खंय हालेलुया म्हणटाना हात सकयल करचे पळय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हर एक पटी करता आसतना तो म्हणा लागलो तुमचे पर्यंत म्हजे बावळे इतले ल्हान आसले फादर पयले येताना मागीर हांव हांगा येवन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया घडये म्हणटा आसतना म्हजे बावळे पळय फादर कितले बरे जाल्यात आनी तुमी हांगा आयल्यात न्ही आतां तुमी करूंक सुरू करा आनी तुमचे बावळे मोठे जातले म्हणा लागलो वय मगाचे न्हू 3 वर्सां लगभग 3-3.5 वर्सां पडटा आसतना हांव बऱ्या तरान प्रेज अँड वर्शीप करतालो म्हजे बावळे घट्ट जाल्यात तुमकां पळोवंक जाय जाल्यार संजेची रेतीर जाल्ल्या उपरांत म्हजे लागीं येया एक मूठ मारता तुमी तिसल्या रोडाच्या तिसल्यान वचून पडटात पळय तुमकां तुमचे बावळे घट करूंक जाय तर हांवें सांगलें टॅक्नीक करात पळया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 परत सांगा ना हांव तुमी मसली खातात मो मसली केल्ल्यांक उडास चड
त्या देखून परत परत सांगूंक करिनाकात आनी एकादो परत परत तुमी उडास नासतना हात सेकले दर्शा जाल्यार तुमी मासली कांयनात म्हूण अर्थ मागीर सांगनाकात पाद्राबाग आमी बटी मारले म्हण ओके त्या देखून मोगे न्हू हे आमी उडासाक धरचे आमी सुडाळ सुडसुड आसचे रेतेरीन आपूर बायतार आसचे इल्ले नाचोंक आसतले इल्ले धांवोंक आसतले इल्ले चलोंक आसतले इल्ले उबे रावंक आसतले तयार आसात व्हेरी गुड ओके व्हेरी गुड आतां जाल्यार म्हाका सदां म्हज्या भुरग्यांचो उडास येता ट्रिनिटी सेंटर स्कूल पेरंपळी मणिपालाचे उडास आतां येता कित्याक म्हळ्यार तुमचो ताळो इल्लो पड जाला प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचो आज वेळ मेळ्ळो जाल्यार तुमकां एक एक्शन सॉंग हांव शिकयतलो ना तर फाल्यां 2 एक्शन सॉंग शिकयतलो हर एका रेतेरींत 1 या 2 एक्शन सॉंग हांव तुमकां शिकयतलो आज इल्लो वेळ उणो आसा त्या देखून पळया जाल्यार पळया ना तर थोडी शिकवण हांव दितालो आतां हांव केदाळ रेतेरी वेता आसतना एक हो आपुरबायचो कुरीस व्हरून वेता हो कुरीस रेतेरी जाल्ल्या उपरांत हांव एकल्याक दिता कोणाक दिता म्हूण तुमी विचारलें जाल्यार म्हाका सांगूंक जायना पूण हो कुरीस तुमकां जाय तर हांवें विचारल्या सवालांक तुमी विन जाय जाप दितात की नागी गुत्तो ना म्हाका तुमी त्या सवालांत विन जाल्यार मात्र हो कुरीस तुमकां मेळटा हाका बेनेडिक्टायन क्रॉस म्हणटात बरो जड आसा हो आनी हर एका रेतेरी वेता आसतना हांव म्हजे कडेन बेनेडिक्टायन क्रॉस जायते हाडून दवरल्यात एक व्हरून वता आनी तुमी विन जाले जाल्यार हांव हो कुरीस तुमकां दितालो पूण तुमी विन जाय नंतर हांव दिना पयल्यान सांगता मागीर सांगनाकात पात्राबान आमकां कुरीस दिता म्हणलो आतां ताणें दिनासतना गेलो म्हण नाका तुमी विन जाल्यार मात्र जायते त्या देखून विन जावच्याक तुमकां हांव 3 दीस 3 सवालां विचारतलो आनी त्या सवालांक तुमी जापी दिवचे नाका जापी दिवंक गेल्यार टायम पावना हात उखल्ल्यार पुरो जायत गे आनी 11च्या दिसा कोण विन जाता ताका हो कुरीस दितालो एक ताडला त्या देखून एकल्याक मात्र मेळटलो शिवाय दुसऱ्या कोणाक तो चड मेळचो ना पूण विन जाल्यार हांव पळयता एकलो नातल्या मागीर खंय जावन म्हणे हांण तुमकां पावीत करता विन जाशात जाल्यार एकलो 30 जाणां बी पूण म्हजी रूल आसा एकल्याचे की 60 जाणां हात वयर घालतेच तर हांव सोडती घालता सोडती म्हळ्यार गोत्ता न्ही तुमकां सोडती म्हळ्यार लकी ड्रॉ म्हणून आमी नंबर काडचे ओके नंबर काडचे कित्याक म्हळ्यार एकाच्या चड दिवंक जायना हांवें 800 एकत केदाळे चड आनी गेले जाल्यार कापुजिनाची प्रॉपर्टी इकिचे पडत मागीर त्या देखून हांव एक थंड आयला ओके जाय आतां हो कुरीस तुमकां मेळच्याक पयल्या दिसाचे पयले सवाल हें जावन आसा हांवें उलयलें समजताय क्लियर आसाय क्लियर नातल्या पयलेच सांगा जाय तें म्हाका कांय दाक्षण ना म्हाका कांय बेजार येना हांव बिंदास म्हाका तुमी कितेंय उलयल्यार कांय प्रॉब्लेम ना त्या देखून लास्ट दीस सांगनात फादर म्हाका आयकोना फादर म्हजो ताळो आयकतालो कित्याक म्हणून म्हजो ताळो इल्लो घट जाला आतां ओके त्या देखून समजनातल्या म्हाका सांगा तुमी फादर इल्लें स्लो उलया हांवें उलोवचें फास्ट जाता की ओके रायट त्या देखून आतां पयलें सवाल तुमच्या जिवनान लास्ट जावन आज पयलो फस्ट जावन आजून पर्यांत कोणाच्या जिवनांत कश्ट नात पिडा ना हांव दोळे धांवता तूं मागीर हेणें पळोवन कितले हात वयर वतात म्हाका शॉक जावचें नाका कोणाच्या जिवनांत पिडा ना समस्या नात दूख ना कश्ट ना खंत ना बेजाराय ना असली प्रॉब्लेम्स ना असली तुमचो हात वयर घाला आनी एकल्याच्या की चड हात तुमी वयर घालशात तर हांव सोडती घालतलो सोडतेर एकल्याक मात्र इनाम मेळटलें पयलें हांवें सांगलां मागीर परत सांगना कोणाच्या जिवनाक कश्ट नात वळवळे नात कंत ना बेजाराय ना प्रॉब्लेम ना पिडा ना कश्ट ना समस्या ना असली तुमचो हात वयर घाला आतां दोळे उगडया देवा हर एक कडेन गेला म्हाका प्रायज जाय म्हण सगळे जाय म्हण सांगतात तुमकां प्रायज नाका तुमकां खुर्सा वयर मोग ना
वो सामान्य कुरीस न्ही वो काण्याला कंसोय जेवण सारला घेना गोता न्ही तुमका वो काणो तुम्ही वशा जाल्यार कोणी लागी येना जेवण सार येना वायट सगत येना ताका देव बेनिक्टाइन क्रॉस ओके तुमकां नाका हात वयर घालू ना कोणी ओके मग आम्ही ಎಂತ ಸವಾಲ್ ಎಪ್ಪಡಿ ಪಟ್ಟಾದ ಹೊರಿಯಕ हप्त्यांत अरे एक हप्त्यांत मंडे सोमार हांव विचारता आनी हे विचारता आसतना एक दीस हांव विचारूंक हे सवाल विचारले एका ग्रुपाक सायडीर आसलो डायस म्हूण लागलो डायस ताणें हात वयर गेलो हांवें म्हणलें डायस 2 वर्सां हे सवाल हांव विचारता एकूच एकल्यान हात वयर घालूं ना रे तो गोंयकार आनी वयर घालूं ना रे आनी तुवें हात वयर घालाय आनी हो कोरीस डायसाक हांव रेतेरीच्या अकरेक दितालो म्हूण सांगता आसतना इस्त्यान बसुल्ली एकली बायल मनीस लो तकली गुणोन तिसीन पळय लागली आनी म्हाका म्हणा लागली फादर तो डायस पटी मारता कित्याक म्हळ्यार तो म्हणटा कांय कश्ट आनी नातिल्यान हात उखला म्हळ्यार म्हण तुमी ताणें हात उखला तो पटी मारता हांव म्हणलें तुका कशें गो तो पटी मारता म्हण काल ब्रेक टायमार 15 मिनिटां ताचे कश्ट तो म्हजे कडेन सांगतलो फादर म्हजे कडेन सांगतलो फादर म्हण डायस कितें रे ती म्हणटा तुजे कश्ट सांगले काय वय फादर वय हांवें सांगलां मागीर कितें हात उखल्लाय तो म्हणा लागलो पयलें तुमी सवाल विचारतना हांव इल्लो जेमेतालो फादर प्रायज दितात म्हळ्यार पळय तें मात्र म्हाका आयकलें ताका हात उखल्ला म्हणा लागलो तुमच्या उदकांत तसले कोणी नात त्या देखून तुम्ही हात उखलो ना तुमच्या जिवनांत कश्ट वळवळे पिडा नातलो कोणी ना म्हूण जालें कितल्या जाणांक कश्ट पिडा वळवळे नाका ती हात उखला म्हळ्यार कितल्या जाणांक ते नाका हात उखला म्हळ्यार हय थोडे हात वयर गेले रायट तुमकां जागो दाखोवन दिता हांव मागीर जायते म्हजे कडेन आसा ताका पुरो सोल्युशन आसा म्हजे कडेन हर एकाक ओके कितल्या जाणांक कश्ट जाय वळवळे जाय पिडा जाय कितल्या जाणांक जाय कितल्या जाणांक रडोंक जाय अरे आमच्या पैकी थोडी रडोंक तयार आसात न्ही गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणाक सक्कडी ते कश्ट वळवळे नाका म्हण हात उखल्लो पळय तांकां जागो दाखोवन दिता नॉर्मन विन्सेंट पील म्हणल्यार एकलो बरोबर येणार एक दीस एका व्हडल्या टॉक म्हळ्यार शिकोण दिवंक वेतालो एका व्हडल्या जाग्याक थंय 1000 लोक आसलो आनी 1000 लोक आसतना एंत सवाल ताणें तांकां विचारलें तुमच्या पैकी कितल्या जाणांक कश्ट आसात ताणें हात उखल्लो कितल्या जाणांक कश्ट नाकात कितल्या जाणांक पिडा नाका हात उखला ताणें हात उखल्लो थोड्यांनी आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो तो जागो हांव पळोवन आयलां तुमकां दाखयतां हांव पैणकन येता आसतना हांगा जावन 3 किलोमिटर पयस एक जाग्या लागीं येता आसतना मौन कोय काय रुदान ना कोणी रडना कोणी उलयना निशब्द जावन आसा आनी ते म्हणा लागले तसलो जागो आसा न्ही आमकां वचत जाय आनी त्या वेळार नॉर्मन विन्सेंट पील म्हणा लागलो तित्त जावन आसा त्या पिरगेजीची सिमेस्त्री त्या सिमेस्त्रीक गेल्यार मात्र आमकां कश्ट वळवळे आसचे नात ह्या संवसारांत आसतना आसतले की ना ओके तर आमकां कश्ट वळवळे समस्यो आमची जडाय वजन पुरो आसा ते कोणाक आमी दिवंक जाय कोणाक दिवंक जाय भियेनाका ते नांव काडूंक एकले दोग मात काडटात तुमकां बेन दिसता आसता जेजूचें नांव काडूंक जेजूक दिवंक जाय आमकां खंय जेजून सांगलां तुमचे कश्ट तुमचे समस्यो तुमचे वजन तुमचे जडाय तुमची पातकां म्हाका दिया म्हण खंय सांगलां आं माथेव संजलो कोणा कडेन आसा बायबल आसाय बायबल आसल्याचेर काडा पळया माथेव संजल चॅप्टर 11 वर्स 28 माथेव संजल 11 अध्याय 28 विवळ इल्लो बायबल फास्ट गुणया कित्याक म्हळ्यार टायम मातसो शॉर्ट आसा माथेव संजल चॅप्टर 11 वर्स 28 कितें म्हणटा कोणा कडेन आसल्या वासा हां मॅथ्यू ये या म्हजे सरसी सुमेश तुमी
हां पळया जेजून राव राव एक मिनिट थंय दवरू ओपन दवरू ये या म्हणजे तुम्ही समेस कष्ट दिले नो आणि वजन वयतले नो कोणाचे कडेन समस्या जाता कोणाचे कडेन कष्ट जाता कोणाचे कडेन नश्ट जाला कोणाचे कडेन दूख जाला कोणाचे तकलेंत जायतो बरो आसा समेस्त तुमी येया आनी हांव तुमकां कितें करतालो म्हणटा तो मुखार वास हांव तुमकां विशय दितालो म्हळ्यार तुमचें वजें हांव हळू करतालो पुरो पुरो हळू करतालो All your labor and burden come to me and I will give you rest. असो खरो अर्थ हांव तुमकां समजोवन दिता. जून 2016 हांव पट्टा गेलो पयले पटी म्हाका म्हाज्या प्रोविन्शियलान सांगलें पट्टा वचो जाय ना फादर हांव वचना फादर म्हाका कांय खुशी ना पट्टा वचोंक म्हूण सांगलें ना फादर अगस्टिना गरज आसा 2 म्हयन्याक म्हणी वच म्हणा लागलो हांव म्हणलें जायत हांव गेलो सोमारा पावलो मंगळारा दीस पडटा तो कुमसारा आनी त्या कुमसारांक बसलो 15 वर्सां इस्कालांत प्रिंसिपल जावन काम करन 16व्या वर्सा हांव रेतेरीक गेल्लो आनी थंय वचून सकाळी बसलो म्हाका दिसता कोंकणींत लागपाक 300 जण आसले त्या हप्त्यान कुमसारा बसलो मोगाच्यान आनी त्या कुमसारा बसल्या वेळार एक एकल्यानी येवन सांगली पातकां पळयतना म्हाका सांजेर 6 वरार तकली पडापड सुरू जाली कित्याक म्हळ्यार इस्कालांत आसतना हांव सड्ड कुमसारा बसनातलो आनी ताची सगळी वाशी आतां हांवें काडल्या घंट्यातल्यान कुमसारा बसोन आनी हांव थंय बसले नळार येवन सांगता थोडी पातकां आसात म्हणून म्हाका कळीत नासलें तोली पातकां बरो सांगतालें म्हाका सांजे तकली पडापड जाली आनी हांव गेलो आराधना बसलो मीस जालें गेलो आनी न्हिदलो दुसरे दीस म्हणी इल्लें कोणी बरी मनशां येतालीं कोण ना म्हण चिंतून बुधवारा कावन्सिलिंगा बसलो कावन्सिलिंगा बसतना मोगाच्यान एक एकली येवन तांचे समस्या सांगतात म्हणी पळयल्यार कोण एकलो म्हाका बरें जालें हांव संतोशान आसा हांव समाधानीन आसा म्हूण कोणीय सांगना हांचे तकले आयकोन सांज जाताना म्हाका राग येयलो कित्याक म्हळ्यार तेन्ना म्हाका हें बरं कांय कळीत नासलें रेतेर विशयान सर्तीक हांव इस्कालांत आसलें देखून इस्काल भुरग्यां वांटूक चड आसलो सांजेर म्हाका जायतो राग येयलो आनी हांवें म्हळें हांवें कित्याक हांचे समस्यो आयकचे हांव आयला रेतेर दिवंक मिसां पेटोवंक आराधन करूंक कुमसार आयकूंक हांचे कित्याक प्रॉब्लेम हांवें आयकचे म्हाका जायतो राग येयलो 6 वरार सक्रामेंताची आस्तुती करूंक आसलें सक्रामेंत एक्सपोज केलो सीदा म्हजो बायबल असो काणयलो आनी सीदा गेलो फादर अगस्टिनाच्या रुमाक फादर अगस्टीन डिरेक्टर जावन आसलो ताचे लागीं वता आसतना ताच्या दारार थापडलें हांवें पयल्या माळयेर आसलो ताणें दार ओपन केलें आनी म्हाका पळय लागलो कितें म्हणा लागलो हांवें म्हळें फाल्यां जावन म्हाका कोंकणी सेक्शनाक वचोंक सांगनाकात कित्याक म्हणा लागलो थंय आसची फुल्ल प्रॉब्लेमॅटीक मनशां मात कोंकणी सेक्शनांत उरिल्लें सेक्शना जाल्यार म्हाका वचोंक सांगा पूण कोंकणी सेक्शना म्हाका वचोंक सांगनाकात काल जालें म्हणा लागलो काल आनी आज हांव बसलां हर एकल्यानी तांचे समस्या सांगचे तांचे प्रॉब्लेम सांगचे तांची पातकां सांगची म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण बरीं मनशां खंय गेल्यांत तर सगळ्यांचे प्रॉब्लेमच गी म्हण विचारलें ताका तो म्हणा लागलो आसलो म्हाका पळोवन म्हजो बायबल वचचो ताणें काणयलो आनी म्हाका बायबल दी म्हणा लागलो आनी इल्लें सेकेल वताय गी तूं वचनातलो म्हणना फाल्यां न्हय फाल्यां कांय प्रॉब्लेम ना आज मीस भेटोन ये मागीर पळया म्हणा लागलो पूण एक काम करीजे तुवें म्हणा लागलो इंग्लीश सेक्शना लागीं वचो आनी तें बैल्यान एक व्हडलें नांव घालां व्हडलें बरें घालां व्हडल्यांद व्हडल्या अक्षरांनी तें वाचून ये म्हणा लागलो मगेचें हांव सीदा कालें करूंक हांव तयार आसलो पूण कोंकणी सेक्शनाक वचोंक तयार नासलो कित्याक ताणें 2 दिसांनी म्हजी तकली इरार केल्ली आनी ह्या खातीर हांव सीदा गेलो वचून पळयता कालें यंत कोटेशन माथेवचो एवंजल चॅप्टर 11 वर्स 28 2 पुटी वाचले इंग्लीश सेक्शन सेंट थॉमस ऑल युअर लेबर एंड बर्डन कम टू मी एंड आय विल गिव यू रेस्ट 2 पुटी वाचले आतां कितें करचें पात्राप लागीं फाटीं वचचें बायबल हाडिचें न्हय आनी गेलो फाटीं वतना पात्राप थंयच रावलो पयस जावन म्हाका पळोवन हांसता आनी विचार लागलो फादरीची तुज्या सवालाक जाप मेळ्ळी गी हांवें म्हळें फादर येस मेळ्ळी आनी त्या वेळा म्हज्या खांद्यार हात घालून तो म्हणा लागलो फादरीची हो जागो डिवायन रिट्रीट सेंटर
is for them. तांच्या खातीर कष्ट दिल्या खातीर वजन बगतल्या खातीर जडाय आसल्या खातीर आनी ताणी हांगा येवन ती जडाय देंवन संतोशान पाटी वता आसतना आमकां जावचो उल्हास व्हरतो म्हणा लागलो तो. आनी त्या वेळार हांवें ताका सांगलें, फादर आनी मुखार केन्नाच तुमी म्हाका पळोवचे नात. एक पावटी हांव तुमचे लागीं कंप्लेन करूंक येवचें. 3.5 वर्सां हांव थंय आसलो. एक दीस कंप्लेन करूं ना. कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांक कितें आसा, कश्ट आसात वय मो, सगळ्यांक पिडा आसा. एकल्याक एक व्हडली अंकुरा, एकल्याक धाकटी अंकुरा, पूण पिडा आसा, हर एकल्याक आसा. पूण ती कश्ट, पिडा, समस्या, आमची खंत, बेजाराय आमी कोणाक दिवंक जाय? जेजूक. आतां हांगा येयल्ल्या पैकी तुमच्या पैकी कितलीं जाणां जेजूक दिवंक तयार आसात? हात उखला म्हळ्यार. जेजूक दिवंक तयार आसा. थोडी आनी की तयार ना न्ही, ते तुमकां दिवंक गेले कश्ट मारतात. कित्याक म्हळ्यार तुमकां सांगता कितें जाल्लें म्हणून. आनी एक आज तुमकां इल्लें इन्सिडंट दितलो, फाल्यां हांव देवाच्या उतराचे परगटणे शिकयतलो. चिक्कोडी म्हाका पयलें ओर्द जावन धाडिल्लें. त्या वेळार हांव गोकाक फॉल्स मिसाक वतालो, कोंकणी मिसाक. आनी थंय कोंकणी मिसाक वता आसतना गोकाक फॉल्स कन्नडान नासलें, कोंकणी आसलें थंय. हांव वता आसतना आमचे कडेन एक ओल्ड मारुती आहली. मारुती सोंड वेतालो ओमनीक. आनी म्हजे वटून आनी एकलो हॉस्टेलाचो भुरगो येयल्लो. 50 किलोमिटर आसा. आमी एक 15 किलोमिटर वताना आयतारा दीस सकाळीं 7:30 वरार एकलो प्रायसो 50 year old, 50 वर्सांचो तो एक व्हडलो पाटयेंत रांदवय काडून रावला. कित्याक टेम्पो आयल्यार टेम्प्यार रांदवय घालून खंय या म्हणून. हांवें ह्या भुरग्याक सांगलें, हाका पळयतना बिरमत दिसता, कार रावय, आमच्या कारार फाटल्यान कितेंच ना, रावय म्हळें. आनी रावोन आमी सांगलें खंय वचोंक तुका? तो म्हणलो गोकाक फॉल्साचे चिक्के पाटी कण्णूर म्हूण आसा. कण्णूर, आमचे कण्णूर, केरळ कण्णूर न्ही ते, आनी एक कण्णूर. आनी त्या कण्णूराक वचोंक आसा. जायत. हांवें म्हळें ताका चेरक्याक देव फाटले दारो ओपन कर म्हूण सांगलें. आनी भितर दवरलें, ताका दार घालें. आनी हांव कार काडून वचून सादारण एक 40 किलोमिटर म्हळ्यार परतून तो बसले उपरांत 25 किलोमिटर हांव गेला. मागीर हाका एक्झॅक्टली खंय देवोंक म्हूण पाटी पळयता मोगाचे न्हू, वो ताची बाटी माथ्यार दवरून ओमनीर बसला. हांव म्हळें, ಮಾರಾಯ ಯಾಕ್ರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ವ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ಈ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೋದಲ್ರಿ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಳಿಸ್ತೀರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರ ನಾನು ಇಳಿತೇನಲ್ಲ, ನಂತರ ನಾನೇ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. साहित्य जाणांची आमची गत इत्त मोगाच्यानो आमी सगळ्यांनी कुशेंत रावंक आमकां नाका, कुशेंत रावंक आमकां नाका. जाय म्हूण बघता जाल्यार असेंत एक ओजा आपल्या कुरवेताचे बाटी काणून बसला म्हणे स्वामी इळीस रे, 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ म्हणा लागलो, ಮುಕ್ಲ ಸಿಟಿರ್ ದೋರ್ಲೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೆ? ಈಗ ಚೆಲುವು ಅನ್ನಿಸ್ತೆ ರೀ ಸ್ವಾಮಿ, ಚೆಲುವು ಅನ್ನಿಸ್ತೆ. ಈಗ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಗುದಿಲ್ವ ಅವನಿಸಲ್ಲ ಅಂದಾಗ? ನೋಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಉಂಟದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. मग चलो जायते जाणांक आमकां हे वजें खाणोन भोंवन संवय, त्या देखून आज आमकां जेजू म्हणा ना तें खाणोन व्हर म्हणून. तो म्हणटा कश्ट केल्यान आनी वजन वयतलें म्हजे सरशी येयात आनी हांव तुमकां विशय दितालो, हांव तुमचें वजें हळू करतालो. पळया, हांव तुमचें वजें हळू करतालो. त्या देखून हांवें म्हळें सुडाळ जाया, संतोशान जियेया, कांयच उणेंय जायना, चडय जायना. आनी एकादो वेळा तुमकां कोणाकी तुमची कंत बेजाराय काणोन त्या बेजाराय कांय म्हणी परिहार तुमकां मेळ्ळो जाल्यार म्हाका येवन सांगात, म्हाका येवन सांगात. कित्याक म्हळ्यार आमकां कोणाय की आमच्या प्रॉब्लेमाक, आमच्या समस्यांक परिहार आसा गी? आमचे कडेन आसा गी? कोणा कडेन आसा? जेजू कडेन आसा. मोगाचे न्हू, म्हज्या रेतेरी जिवनांत 7 वर्सां आतां रेतेरी जिवनांत आपुरबाय तरान इतलो परिहार जेजू दिता,
इस्कॉलांत आसतना हांव इतलो स्ट्रिक्ट आनी बरो आसनातलो कोणाकी पळोवन आसनातलो स्ट्रिक्ट आसलो कित्याक म्हळ्यार हांवें आसलें जाल्यार भुरगीं इल्लें लूज जातात कोणा म्हाज्या मोतीत आसलें म्हजें ICSE स्कूल पूर ICSE सिलेबस भारी स्ट्रिक्ट नंबर 1 इस्कॉल जायचें म्हणून हांसोंक सयत विसरलो हांव एका काळार आतां रेती गायिल्लो उपरांत इतल्या पुरबायतरान हांव संतोशान जियेता कितल्या पुरबायतरां आसा हर एक लाडे उलयता हर एक लाडेक कुशलाय करता हर एक सांगता एक जावन जियेता ल्हान जावंक पुरो मध्यम वर्ग जावंक पुरो प्रायाचें जावंक पुरो दादले जावंक पुरो स्त्रिया जावंक पुरो चेडवां जावंक पुरो चेडे जावंक पुरो नेण्टी बाळां जावंक पुरो सगळ्यां कडेन एकच रितीर उलोवंक आदार दिला त्यात जेजून त्या देखून म्हाका न्हू क्रायटेरिया हे रितीर चिंतलीस तुमचें वोचें तुमी देवय जाय तुमचें वोजें तुमी जेजूक दी जाय आतां कितलीं जाणां जेजूक दिवंक तयार आसात आतां हांवें सांगलां थोडें ताचे उपरांत कितलीं जाणां जेजूक दिवंक तयार आसात यस दिया आनी तुमी पळया कितें जाता म्हण कित्याक जायते जाणांक आमकां सोडूंक जायना राची तसो काळ खरेंच मातसो काळ वर्त काळ मोगाचें न्हू त्या देखून आमी काल उलयता मात्र आमी रेतेर आयकल्यार पावना ते रेतेर प्रमाण आमी चलोवंक जाय त्या देखून हांवें तुमकां सांगचें तुमचें वोचें देवया आनी देव सगळें तुमकां बरें करतलो त्या प्रमाणे करच्याक सम्या लागीं आमी मागोवंक जाय एक घडी बरी उबे रावया दिसू देला म्हणलें एक कंतार गावया गे आमी म्युजिशियनांक यस गोत्ताल्या जॉयन जाया नातल्यार हांव गायतां मागीर उपरांत तुमी गावचे हल्लेल्यो म्हणटना केदाळे हात वयर करूंक आसात हातांनी हल्लेल्यो येता आसतना जायते Alleluia, alleluia.
सर्गेचो मोग आयला जेजू आयला जेजू आयला सर्वांग जेजू आयला दोन्ही हात वयर करून हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. Git kavyami Alleluia. परत एकदा हालेलुया Alleluia, 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 Alleluia. Git kavyami Alleluia. 원단 제수 원단 제수 원단 제수 원단 독가섬이야 제수 오글랍 제수 오글랍 제수 오글랍 독가섬이야 제수 원단 Jesu, Wandan Jesu, Wandan Tuka Sumia Jesu. Oglap Jesu, Oglap Jesu, Oglap Tuka Sumia 제수 할렐루야 Alleluia, Alleluia, 할렐루야 Alleluia, Alleluia. 기가며 아멘 할렐루야 할렐루야 마이마 제수 마이마 제수 마이마 독가섬이야 제수 스토티 제수 스토티 제수 스토티 독가섬이야 제수 마이마 제수 스토티 제수 스토티 제수 스토티 제수 스토티 독가섬이야 제수 할렐루야 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 아멘 할렐루야 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 기가며 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 기가며 아멘 할렐루야 1년 फास्ट बढ़िया 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 기가며 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 Alleluia, Alleluia, 기가며 아멘 할렐루야 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 아멘 할렐루야 할렐루야 아멘 할렐루야 기가며 아멘 할렐루야 एकखेडीभर माऊन राहूया तुझ्या जीवनात कसले चढ आहे असा तुझ्या जीवनात कसले वजन असा तुझ्या जीवनात कसले कष्ट आसात दूख आसा आमकां कोणाकी सांगून कांय फायदो ना आमी सांगूंक जाय त्या जेजूक तो जेजू आमच्या मुखार येवच्या राखोन आसा पवित्र सक्रामेंताच्या जेजू लागीं मागिल्लें केन्ना आसतना म्हणना कित्याक तो आमकां दिवचो जेजू आमकां बरें करचो जेजू आमकां राखचो जेजू आमचें वजन काडचो जेजू मोगाचे भावनाडे बेडे न्हू पवित्र सक्रामेंत आतां
आमी एक्सपोज करून ताची आराधना करता आसतना कितें सगळी तुमच्या मोतींत आसा तें सगळें भायर घालात. सोम्याक सांगात, एकामेका सांगची गरज ना, सोम्या सांगात. सोमी म्हणटा हांव आसा, हांव आयलां, हांव तुका मेळोंक आयलां. आनी तुमी दोगांय ते गा. सासव्या काळांतल्या बावटांत म्हज्या नांवान कितेंय तुमी विचारलें जाल्यार तें तुमकां दितालो, तें तुमकां मेळ्ळेंच म्हूण चिंता म्हणटा. मार्कस एवांजल चॅप्टर 11 वर्स 23. आनी एवांजलान तो म्हणटा तुमी मेळ्ळेंच म्हूण चिंता. आनी माथेवस एवांजल चॅप्टर 6 वर्स 13 तो म्हणटा पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी, हेर सगळें तो तुमकां दितालो. पयलें जोवांचें पत्र 5 अध्याय 14 वळीन तो म्हणटा जें कितें देवाच्या खुशे प्रकार आसा तें तुवें मागशात तर तुवें मागलें तेच घडये तो तुका दितालो. आनी जें तुवें मागचें देवाच्या खुशे प्रकार आसा म्हूण तुका कळीत जालें तर तुवें मागचें आहा तें तुका मेळ्ळें म्हूण तुवें चिंतचें. पळया मोगाच्यानो कितल्या अपुरबायतरान तो म्हणटा आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी म्हूण आमी मागता. तेच प्रमाणे आज आमी सर्व ह्या आराधनान भागीदार जाता आसतना जें कितें सरेंडर करूंक आसा, जें कितें समर्पीत करूंक आसा, जावं बरो तुज्या जिवनाचे कश्ट, जावं बरो तुज्या जिवनाचे वायट संवयो, वायट चाली आमचें जिवन आज बंदडेंत आसा तर तें सगळें काड घालचें. आमच्या कुटुंबांत समाधानान ना, आमच्या कुटुंबांत समाधान राज करना, आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत ना, आमची भुरगीं आमी सांगलें आयकनात. मगेच्या भावान आनी भयणीनो, मगेच्या आवय बापायनो, भियेनाकात. स्वामी आराधनांत आमी ताचे लागीं येता आसतना आमकां केंचे की ना म्हणून एक आवय म्हणटाली फादर म्हजो पूत इतलो वायट चालींत आसलो, ताची संवय बरी नाशिल्ली फादर, कितें करचें म्हण कळिना, रडली. मागीर मिसाक गेल्ल्या वेळार हांव त्या सक्रामेंतांत जेजू लागीं म्हळें जेजू तूं म्हाका आदार म्हज्या भुरग्या सारको कर. आनी ती म्हणटा म्हजो भुरगो केन्नाच मिसाक येनातलो, तो मिसाक आयला, मिसाक गेला म्हूण सांगताली. कालच एकली म्हणा लागली कितलेशा तेंपा जावन म्हजो पूत भार डिप्रेस जावन मिसा वसांतलो, काल उठोन मिसाक गेला. मगेच्या भावान आनी भयणीनो, देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना, नथिंग इज ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ, ನನ್ನೊಡನಿರುವ ದೇವರು ನೀನೇ, ಸದಾ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸುವವರು ನೀವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವೆ, ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನು ಭಜಿಸಲು, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಾನು ಪೂಜಿಸಲು, ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇರಲು ಹವಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬಲವಾದ ಬಂಡೆ ನೀನು, ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಂತ ಯೇಸು ನೀನು. ನಾನೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡೋರು ನೀವು. ನನ್ನ ವ್ಯಸನಗಳನ್ನು, ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ವ್ಯಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕೋಣ. आम्ही दिंबेर पडया. सम्याक आमच्या मदगाते येवकार मागया आणि त्याप्रमाणे केतना आम्ही ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೊಡುವ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶಗಳಿವೆ, ಎಂಥ ನಷ್ಟ, ನೋವು, ಕಷ್ಟ, ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಚಾತಿಗಳು, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಅಚರ್ಯೆ, ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲ ಬಳಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಗೋಗುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಮಕ್ಕಳು ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ತೊಡಂಗ್ ಸೈರಿಗೆ ಜಾವನ, ವರನಿಗೆ ವಧು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಧುವಿಗೆ ವರ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹಳ ಸಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಯಾರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವರನ್ನೇ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ. ಯೇಸು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. तेव्हान उक्तगल्लो वाटो कोणूच फोन करूंक सकाना. मोगाच्या भावा आनी भयणी, इसाया प्रवादीच्या ग्रंथान आमकां म्हणटा
देवान वाटो उक्त केले जाल्यार कोणच बंद करूंक शकना आनी देवान बंद केलें कोणच उक्तें करूंक शकना त्या देखून आमकां देवा तें संतोष सोदूंक आपण मेळ्ळा सगळे आमी एक सव्या आनी गीत गावया सम्याक आमच्या मदगात आमी येवकार मागया ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 283 283 गुपित मुझा देवा तुका नमस्कार उंड्या रूपांतुनीस आसाय काळीस मोचे सगळेस तुका काळजाका कित्याक नियाळ तुका सगळे सलवाता काळीस मोचे सगळेस तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळे सलवाता देखून आपूण साकू पाकूंकूस नोसो एक सूत्रांत तुज्या भावाड फिरमुसो देव सांगता केस भक्ती सतमानता हे सताचे उपाय सत स्मुट मांडता देव सांगता केस भक्ती सतमानता हे सताचे पूत सत स्मुट मांडता तस समय आमच्या मुखार आसा त्या सम्या वयर एक गडीभर दिश्ट लाया सम्या मुखार आमी आसतना वर्त्या तरान ताका नमस्कार करूंक आमकां वर्ता अवकाश ताणें कर दिला तेज्या मुखार आमी सरपडया तकली बघून नमस्कार करुया ही देवा बापा तो सर्गेच्या सरपडन तुका नामान करता हरदानारी वंदन करा जीवने आमचे समर्पिता हरदानारी वंदन करा जीवने आमचे समर्पिता हे जेजू ख्रिस्ता येशू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सरपडन तुका सरपडून तुका नोमान कोता हरदानारी वंदन करा
आत्म्या हे पवित्र आत्म्या निम्मनो आराधिसोवे स्तुतिसोवे जीवावो येना सर्वस्ववो समर्पिसोता नमेसोवे जीवावो येना सर्वस्ववो समर्पिसोता ನಮೆಸೋವೆ ಎರಡು ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. ಆರ್ಗಾಣಿ ಒಗಳಾಂ ಸಮಯ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೆ ತಂದೆಯೇ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತ ವರಗಳನ್ನು ಸುರಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಭಾಲಿಸಿರಿ, ನಮಗೆ ಬೇಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सगळे आम्ही बसया मगाच्या तुमची दिश्ट पवित्र सक्रामेंतान आसलेल्या जेजू वयर कंसयात संपूर्ण ताका पळयात. कित्याक तो तुमकां पळोवन आसा, तो म्हाका पळोवन आसा, तुका पळोवन आसा, हर एक लागीं पळोवन आसा. कित्याक सोम्याच्या दृश्टीक मीर ना, ताच्या मोगाक मीर ना, ताच्या बक्षणाक मीर ना. मोगाच्या भावान भयणीन त्या देखून आमी कितलीं पातकां गेल्यार हो सोमी आमकां सोण सोडून आमच्या फाटल्यान येता. पातकांक तो कांटाळटा, पातक्यांक तो कांटाळना. पातकी ताका मोगाचें जावन आसात, पूण पातकां ताका लागीं तो सराना. त्या देखून आज म्हाका आनी तुका जेजून दिलें आपोवणें इतलेंच. जेजू म्हाका आपयता. कित्याक म्हजीं दोकां पुसूंक तो आपयता, म्हज्या वजन हळू करूंक तो आपयता. मात्र न्ही आसता म्हज्या जिवनांत सगळें बरेंपण आपणावंक तो म्हाका आपयता. तर तुका आनी म्हाका मेळिल्लो व्हरतो अवकाश. जेजू आमी तुजी भुरगीं. जेजू तूं सदांच आमचे सांगात आसाय. जेजू आमी कितले सुखी कर, कितले पातकां कर, कितले कुतांत्री जाल्यार तूं आमकां सोण सोडिनाय. बरें येणार एकलो असो म्हणटा म्हाकाचे न्हू. कसो एक सुणे रक्ताक आसलेलें हाऊंड ऑफ हेवन म्हणटा आमी ताका. रक्ताक आसलेलें सुणें खंय रक्ताचो परमळ कितल्या गुंड आयल्यार थंय तें वचून तें उस्तून काडटा तें रक्ताचें वास. तेच प्रमाणे आमचो सोमी. आमी कितले पातकान पडून पयस गेले जाल्यार आमकां तो सोण सोडिना पाटी आपोवंक, आमचें जिवन सुपळ करूंक तो आशेता. त्या देखून आज जायते जाणां रेतेरीक, जायते आराधनाक, मिसाक आमी म्हणूंक परत थोडीं जाणां वचनात कोरोना उपरांत म्हण. जाल्यार कोरोना उपरांत कितले देवस्पण वाडला, कोरोना उपरांत कितली आत्मिकताय गटाय आमचे थंय आयल्या. पूण आमकां जेवण सारकें तें म्हणटा गो तें पळय. इल्ले जाण येवन आनी तांकां पळय, जायते जाणांक रेतेरीक आयल्यान तांकां कोणी पळोवंक तयार ना. जायते आमची नेण्टी भुरगीं हांगा आसात, तांकां पळोवंक कोणी तयार ना. येनातल्या 4 जाणां खातीर तकली धाडोवची धाडनाकात. तकली धाडनाकात. येतात
तुका पयलो जेजू म्हाका पयलो जेजू ताका पयलो हर एक लागीं तो आपयता त्या तुका मगाच्या भावान बेडीनो जायते जाणां येताना थोड्यांनी म्हणच्या फादर कितें करचें म्हण कळीत ना फादर तो आयकना फादर सांगिल्लें आयकना फादर ताचें परिवर्तन कशें जातालें फादर म्हणटा आयकली आमच्या रेतीर मंदिराची आनी हांवें म्हळें बाये त्या जळारी बरें कुंय कुंय गे गाणा गायनाका म्हाज्या काना लागीं वसणी ती मेरपोट म्हळें आदीक वसणी ती मेरपोट सांग जोम्याक म्हजे कडेन घाल्या ताई खंयचेय कठीण परिस्थिती तुज्या जिवनात आसा मगाच्या पावणार पण सांग ताका घडये भितर तो सारको करता पूण भावडतांत गटराव भावडतांची आनी त्या वेळार समी म्हणटा हांव आसतना तुमी भियोवची गरज ना तुमी भियोवची गरज ना म्हण सगळ्या बायबलान आख्या बायबलान 335 टायम्स म्हळा लगभग आनी अशें म्हणटा आसतना आमकां बायबल कितें करता आमकां दिता तें धैर्य त्या देखून आज जायत्या जाणांक आमकां कळीत ना आमी बायबल चिवोना आमी बायबलाची रूच साकोना आमी बायबल खावना पाद्र म्हणटा बायबल खावचे घाल्या पेपर खावचे गे म्हणून पेपर न्हय बायबल वाच एक वाक्य वाचल्यार बरो जसो तुमचो बाप बरो तसे तुमी बरी जाय जाय म्हणटा आमचो सोमी सोमेन म्हणलें उतरां ती जसो तुमचो बाप बरो तसे तुमी बरी जाय जाय बरी नितळ जाय जाय प्राचीन काळ नितळ जावच्याक मगाच्या पानाने मेळिनो थोडे जेवचे जण थोडे खावचे जण थोडे पिवचे जण रागार रावल्यार मोस रांद रावल्यार हाग्यान त्या दसमान काय प्रतिकार प्रतिविरोध हांव तोडलें पोटपण ग्रेस्त काय कोणाक आपलेशी आशा रक्तमासाचे वंदवण्यो संपाल म्हणटा रक्तमासाच्या वंदवण्याक तूं बली जशी जाल्यार देवाचो मोग करून तुज्या जावचें ना त्या देखून समीम आमचो सम्याचो मोग करो तो त्या सम्याच्या मोगांत एक जावन आमी जिवंक जाय जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कुरपे सागोरा आराधन तुका हे सडवंदारा आमच्या जिवनाचो कोण म्हण आमी ताका वळखून घेवया आमच्या जिवनांत तो आमकां कितें करता म्हळ्यार आमी वळखून घेवया हें गीत आमी गायता आसतना म्हाका न्हू आपूण बायतरान तयार जाया तुज्या कुडींत असले सगळी वंदवण्यो रक्तमासाच्यो वंदवण्यो तुज्या मोतींत असले नाका जाले आटे विटे नाका जाल्ले राग अगे मोसर जायत्या जाणांक बोगसूंक जायना आमच्या रेतीरीक आयिल्ली एकली बायल मनीस म्हजे कडेन म्हणा लागली फादर तुमी कितें म्हणीत सांगा पूण म्हाका बोगसूंक सांगनाकात हांवें विचारलें कितल्या तेंपा जावन पडटा रेतीरीक आयल्याय ही म्हजी 15th रेतीर 15वी रेतीर पडटान पूण बोगसूंक म्हाका सांगनाकात म्हळें घालूं जाय कितें एकल्याक म्हाका बोगसूंक जायना फादर ह्या मनशाक बिलकूल बोगसीना हांव म्हणजे कोण गायी का कोणें चिटींग केलां दिसता त्या देखून ही राग काता म्हणची तुवें हळटा दिसलें बाये कोणाक बोगसूंक जायना तुका म्हज्या घोवाक देवा म्हाका इतलो मोग गो बायल्यान रागार आसले जाल्यार म्हाका इतली इराराय बघता हांवें म्हणचे कशें तुमी रागार रावतात बाबा म्हज्या घोवाक कित्याक तो इतलो अणवो फादर ताणें म्हाका मारला ताणें म्हाका नाका जाल्या वायट शब्द सांगल्यात म्हाका गाळी दिल्यात अळशीक शब्द सांगल्यात म्हाका कोटेला म्हाका भायर घाला एका राती म्हाका ताणें भायर दवरलें म्हाका ताका बोगसूंक मात जायना हांव ताका बोगसूंक तयार म्हणलें बाये तुजी 15वी रेतेर म्हणटाय ह्या पडटा घेवन त्या जेजू लागीं आसून तूं बोगसीन आसा गेला तुका कितें मेळटलें ना फादर सांगा नाकात म्हाका तर काल्याक रेतीर आयल्या म्हळ्यार हांवें रेतीर घेवची संवय जाल्या त्या खातीर आयल्या थोड्यांक संवय जाता रेतीर वेचे रेतीर आयकुचे पुरो रेतीर जावचे थंय हंग हंग थंय संवय करची न्ही रेतीर वचें बरें रेतीर चड आनी चड वचें बरें पूण रेतीर गेल्ले प्रमाणे कशें एक वस्तूर साबू घालून सर्प घालून बरे तरान नितळ नितळ करतात की त्याच प्रमाणे आमच्या रेतीर जरी आमचें जिवान नितळ नितळ जायचें हिच्या बरी न्ही म्हणा लागली म्हाका बोगसूंक जायना हांवें म्हळें जायत बाये तुका कोणें सांगचें
येवच्या हांव शुक्रारा ते दाळे आमच्या देवी कगूच्या रेतीर मंदिर पट हांगा इज येतालो हांव म्हळें येवच्या हप्त्यांत तूं पाटी वेताय पळय त्या दाळ तुज्या गोवाक धाड ताचे कडेन हांव उलयतां तुजे कडेन उलोवन कांय फायदो ना कितें पळय ताका कितें सांगसा म्हण पळय कोणाक धाडी जाय गोवाक खंय जावन धाडचें म्हणा लागलें घरा जावन काल म्हणटात फादर तो मोरोन 4 वर्सां जालीं फादर तो मोरोन 4 वर्सां जालीं आनी की धान सापताय मुठी धरताय कितें म्हणटाय गे तूं हय फादर आनी की विसरोंक जायना जायनातले जायते गायी काणान बसल्यार तुवें निसरजेत तुज्या जिवनान मोगाच्या भावान आनी भयणीन हांव बरें जावंक जायना बरें समाधान जोडूंक जायना त्या खातीर कोणीय जावं ती कोणी हर एकल्यानी मोगाच्या भावान आनी भयणीन हांव तसली दुस्मान काय बांदून दवरनाका तिका हांवें मागीर सांगलें वच बाय वच फाटीं वच शुक्रार येते जाता शेनवारा दीस पावताली त्याच दिसा वच त्या पंडा लागीं आनी बगसाणें माग तुजें जिवन बरें जावं दी आनी उपरांत तुका गरज पडली जाल्यार म्हाका येवन मेळ 2 हप्ते उपरांत आयली कशें बगता बाय इट वॉज अ वेस्ट फादर 15 रेतेर हांवें केल्यो फादर काळजान दूख वचोनातली फादर आतां तुमी सांगले उपरांत ताचे लागीं वचोन गळगळ्यार रडोन बगसाणें मागलें फादर मोस्तीक समाधान काळीज होगूर जाला फादर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो काळीज होगूर मोग समाधान तेन्ना काळीज नितळ त्या खातीर हांवें म्हणटा एक नितळ काळीज म्हाका रसून दी जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका गुरपे सगोरा आराधन तुका आरा ये सोडवंदरा आराधन तुका सगळे आमी आमचे तोंड उक्तें करूंक गावया जेजू मोग व्हडा ताळ्यान मोगाच्या व्हडा ताळ्यान सगळे गावया आराधन तुका जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका घोरपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदरा सोम्यान तुका आराधन आयच्या दिसा ह्या भुरग्यांक तुवें लागीं हाडलाय ह्या रेतीर गेल्यार एका भुरग्यांचे कश्ट तूं जाणाय सोम्या जेजो आमी कोरोना वेळार तुजे लागीं धांवन येता आसतना कितलेशा भुरग्यांक मरणाच्या तोंडीर आसल्याक तुवें तांकां जिवांत वाचयले कितलीशीं जाणांनी म्हणलें आसा हांव मरता म्हण चिंतलें जेजून म्हाका राखलें आनी आमी तुजे लागीं येतना तूं केन्नाच ना म्हणनाय सोम्या कित्याक तूं आमच्या मोगाक आशिल्लोय आमचो मोग करचो जेजू तूं आमकां राखचो जेजू तूं आमकां बसचो जेजू तूं आमची सोडवण केलो जेजू तूं आनी आमी उलो मार तुजे लागीं धांवन येतना आमकां पटलोवन धरलो जेजू तूं तुवें केदाळाय ना म्हणनाय जेजू दाविदाचे पुता म्हजे काकूत कर म्हण बोब मारल्या बार्तिमेयाक उरयल्यांनी सांगलें तोंड दाम तकलेन सारको नाय तूं तोंड दामून बस तुजी बोब कोण आयकता म्हणाय पूण बार्तिमेयाक कळीत आसलें बार्तिमेयाच्या काळजांत आसलो तो उजो बार्तिमेयाच्या काळजांत आसली ते वर्ती पातयणी पावाट म्हजो जेजू म्हजी बोब आयकतालो आनी म्हाका गूण करतालो म्हाका म्हजे दोळे तो सारके करना म्हाका दिश्ट दितालो पळया मोगाचेर दिश्ट दितालो दॅट्स इट ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಯೇಸು ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ನನ್ನ ವಾಣಿಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನನಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ
जेसू दाविदाच्या पुता म्हजे बिरबाद पाव म्हणजे कागोदकर जेजू म्हणा लागलो हांवें तुका कितें करी जाय हांवें तुका कितें करी जाय म्हाका दिश्ट जाय ನನಗೆ ನೋಡಲು ಬೇಕು ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಕು ಹೋಗು ತಗೋ ನಾಳೆ ಬಾ ನಾಳಿದ್ದು ಬಾ 10 ದಿನದ ನಂತರ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ सांगोना तसं सांगचो जेजू न्ही आमचो जेजू मोळयसो दाळयसो आमकां कुरपेन भरलो सोडवून धाडतो त्या देखून तो म्हणा लागलो बार्तिमेयाक वस तूं पळोवंक शकतलोय आनी बार्तिमेया वरत्या संतोसान पयले फावटी आपले दोळे उक्ते करून पळयतना हा कसलो एक संतोष ताचे थंय उद्गारलो देवा गारगारी लागलो थँक्यू जीजस थँक्यू उडी मारन डान्स कर नाचोन म्हणल्या बरें गेलो ओगेच्या भावनांनी वेळ आमकां जायते देवान कृपा दिल्या जायते उपकार दिल्यात पूण ते उपकार सांगोंक नाकात भितर बसून कोण कितें म्हणटा की तें हांवें कांय सांगलें जाल्यार म्हाका अशें बरें जालां म्हाका गूण जाला म्हाका देवान संतोश दिला म्हाका समाधान दिला म्हणून सांग पळयतात की ती पळयतात की मोगेच्या भावनांनी वेळ न्हू जेजून करचें हांवें आनी तुवें करचें न्ही तें थोडे जाण आमकां मोतीन रिगला तो म्हाका गूण करता वो कोणी गूण करना वो एकलो मात ताणें कांय करूंक जायना त्या देखून आज तें प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल काल मेळटा म्हूण वेचें तो गूण करता वो गूण करता जेजू गूण करता जेजू लागीं ये जेजू लागीं सर जेजू लागीं सांग वय जेजू जायतीं झाडां हाडल्या जेजू हांवें म्हाका कळीत ना जेजू कशें ती देवोंची म्हण जेजू तुजे लागीं हाडून दिता जेजू धरल्या जेजू काण घे जेजू म्हजे थंय नाका जाल्यार वायट चाली वायट सवय खोटेपण राग हगे मोसर नाका जाल्यार उलोवचें हेरांचें अपराध म्हणचें हेरांक खंडन करचें हेरांक तिरस्कार करचें हेरांक वायट जाताना पळोवन हांसचें ताळयो भेटचें हेरांक वायट जावन म्हण मागचें मोगाचें न्हू एक केन्नाच मागा नाकात केन्नाच मागा नाकात कित्याक जेजून हर एक लागीं बरें केलें त्या देखून लुकाच्या वांजलान तुका म्हणटा तुका सिराप घालतल्यांक आशिर्वाद माग आशिर्वाद दी तुका सिराप घालतल्यांक आशिर्वाद दी जो कोण तुका अपराध मांडटा ताका बरें जावं दी म्हण माग बरें जावन म्हण माग फाल्यांच्या रेतीर तुका सांगतलो एक उदाहरण कशें संपून तरान बरवसो सांडून ना म्हज्या जिवान नाका हांव आनी केंचे गे पायदेसो न्ही म्हणलो मनीस केंच्या तरान दिवायन पट्टा घेवन बदली जाल्लो आमच्या धर्माचो न्ही एक मारवाडी आनी तो म्हणटा ह्या जेजू बरी आसलो कोणूच ना हाचे बरी आसलो कोणूच ना सगळे म्हजे समस्यो त्या समस्यांक पर्याय दितलो आनी तसल्या समस्यांक म्हाका दिल्लो पर्याय सोम्यान म्हणटा तर मगाच्या भावनांनी मेळिनो तुजे कश्ट तुजे समस्यो तुजे कोटेपण तुजे ते असले वायट चाली जांग पुरो एडिक्शन्स जांग पुरो अनहोली रिलेशनशिप्स जांग पुरो नाका जाल्ले हेरांचे कुलपां करचें हेरांचे कोपरो उलोवचें मेळिल्ल्या पटी मारचें 10 उपादेसांतले कितें दवर नासतना तें मोडचें म्हजे भावनां बेळिनो तुजें काळीज नितळ कर तुजें काळीज नितळ कर तुजें मोत समाधानान जियेचें समाधान तुज्या मोतीन बरी जायत तुज्या काळजान बरोंक आसूंक जाय जेजूचो मोग जेजूचें उतर पवित्र बायबलाचें उतरां तुज्या काळजान भरल्यार मात्र बरेंपण भायर येतालें त्या खातीर सोम्या सांगात एक सव्या सोम्याच्या वर्त्या मोगान आमी गावया तुजेर हांव पाती येता जेजू मोगाळा आमचे पत्तेनी जेजू ह्या 3 दिसाच्या रेतीरीत कितलेशें बरेंपण तूं करतलें म्हाका संपूर्ण नितळ करतलो संपूर्ण नव्यान रुपीत करतलो कित्याक आदली म्हजी सवय हांव काडून कांयच करूंक शकना म्हजें वजें म्हाका पळोवंक नाका धाकट्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक कश्ट जातात शिकोवंक नव्यान त्या तरेची पोखरीपणां सोम्याक सांग सोम्या लागीं वच थोड्यांक शिकोवंक जायना थोड्यांक बरोवंक जायना थोड्यांक कितें वाचलें मोतींत उरना अशें आसता सोम्या सांग वडिलां आमी आमच्या भुरग्यां खातीर मागया तेंच्या नाका जाल्यार वायट सवय गेल्या तांचे खातीर मागात
काम ना सैरीक ना नष्ट भरला लोन असा समाज घरांत घर बांदूंक सवलत आयना कितले कितले नानंत दर्जे कितले घरांत भुरगे नातिले कपल्स नानंत समस्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो काणान बसनाका सम्याक दी तुजेर हांव पातयेता सगळीं आमी उबी रावया आनी त्या सम्याक हांव उखल धरता आसतना तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा म्हाका कळीत आसा रेते राखेर जाता आसतना हाचो संपतरा आयच्याच दिसा म्हाका तूं आपडटालोय आयच्या दिसा म्हाका समाधान दितलोय आयच्या दिसा म्हजें वजें हळू करतलोय आनी म्हाका दितले सवकसाय संपतरान हांव घेवंक तयार आसा जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा इश्ट वय सम्यातून समज इश्ट इश्ट मोगासू हरी गुणे म्हाका पावसू तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो इश्ट मोगाचो आर्ये करता म्हाका पावसो तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा कश्टाची मोडा म्हजी आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तस्समी आमच्या मुखारे आमकां दिता ते व्हरते आशिर्वाद सोम्याचे आशिर्वाद आमी कोले दुसरे आशिर्वाद नामकाचो सोम्याचे दिश्ट तुजे तो लायतालो ताची काको ताची मोळ ताची दाळ तुजे तो सदांच दाखयता कुरपेची झरी ताची तो तुजेर वता तयार आसाय ती घेवंक आनी ह्या वेळा तुजे थंय आसले सगळी वजन तुजे कितें कश्ट नश्ट तुजे वळवळे कळवळे तुजी खंत बेजाराय इराराय देरस्परपण सगळे वायट सवयो वायट चाली बनपास बांदडे नाना तरांच्यो बिदीसपणा नाना तरान वायटान सांपडोन त्या वायटाक बली जावन त्या वायटान आनीक आसाय तर सांग जेजूका जेजो हांव तुजे लागीं धांवन येता समारीची स्त्री म्हणा लागली तो मेस्सिया म्हज्या जिवान सगळें ताका कळीत आसा आज सम्यक तुजें जिवन कळीत आसा तुज्या जिवनांत सगळें समर्पीत करता आसतना सोमी नवें सावन थंय हाडटलो सोमी तुजें जिवन रुपांतर करतलो तुज्या जिवनांत बदलावण जातलो आनी तें जावन आसा तुज्या जिवनांत जावचें कन्वर्शन तुज्या जिवनांत जावचें बदलावण तुज्या जिवनांत नवें रूप तस सोमें दिवच्याक तुका आशिर्वादांनी भरता सर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमकां आशिर्वादांनी बरो दी आमेन.
आता 5 मिनिटांबर इल्ले ब्रेक पण गरज असल्या मात्र भायर वसा नातल्या रंगाच बसा आणि एक 5 मिनिटांनी ಮಿಸಾಚೆ ಬಲಿದಾನ ಆಮೆ ಆರಂಭ करತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
या सुंदर मंदिरा आया मागो तुझे समोर बहुत सुंदर सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आया मागो तुझे समोर भेटो तुका बलिदान जमल्या एका मना तुका ताणेल्या तुका भुकेल्या वस्तूच्या रक्ता मासा बहुत सुंदर सोम्या तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरा आया मागो तुझे समोर मोगेच्या बाबडीन आनी मोगाळ भुरग्यान वापर सो स्वागत तुमकां मिस्सच्या बलिदानाक सांजेच्या वेळाक देवाक आभार मान्या देवाक दिन वर्षां अर्घां बलिदान जावन मिस्सच्या बलिदान पवित्र नावी एक कुटुंब जावन आतां आमी आराम करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सगळ्यांचे क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे हिस्सोवे आसो सोम्यान हर एकले की आपयला आणि आपयला तर खाली हातांनी पाटी धाडोंक न्हय सोमी आमकां बऱ्या तरान भर्तिकत दिवन पाटीन धाडटालो कित्याक काना शहरान आमी पळयलें जेजू आसलो मोरी आसली उणें पडदे आसले आनी ह्या वेळा कांयच तांकां तिबो जावन वचो ताची मर्याद वचोन वचो म्हणल्या खातीर मोरी माय गुट्टान त्या गुटमा लागीं वता आनी सांगता आपल्या पुताक तांकां उणें पडलां आनी ह्या वेळार ताचो वेळ येवना तरी आवयच्या उतरां पाळो दिवन आवयक विधेय जावन बापाची खुशी त्या प्रमाणे चलताली म्हळ्यार कसलेक उद्देशान जेजू आपले पयले अजाप थंय करता आनी ते अजाप करता आसतना ते आसले सक्कडी विस्मीत पावतात खंय जावन आयलो इतलो बरो वायन आनी सम्याक करूंक सांगता सगळें खंयच्या तरान आमची परिस्थिती आसल्यार आमच्या जिवनांत कितले घुस्पट गोंदळ आसल्यार आमचे जिवन मुखारसून व्हरूंक जायना म्हणल्यार बनपास आमकां राखोन आसल्यार आमच्या मोतीक केदाळे नेगेटीव हें जायना तें बरें ना हर एक पटी आमी नेत्यात्मक तरान आमचें जिवन मांडून हाडटना आमचे थंय खरो संतोश उपसोवंक आमकां आदार आसा सोमी मात्र तो आमचें जिवन आपुरबाय तरा पुलयतलो त्या खातीरच आमकां इगर्ज माता दिता आसले भोव आपुरबायचे पवित्र काळ आनी हो पवित्र काळ आमकां जावन आसा करेजमाचो आमची काळजां मोना आपुरबाय तरान प्रकाशीत करची आमच्या काळजान तो प्रकाश भरचो आमचें जिवन त्या सोम्याच्या उतरांत श्रेश्ठ ग्रिस्तगायेक पावोवचें ग्रिस्तगाय न्ही ह्या संवसारी लौकीक वस्तूची ग्रिस्तगाय जावंक पावत जाय सोम्याच्या मोगाची अशे दिसा सोम्यान दिलें वर्तेपण आमी वाखाणया आमचें थंय उणेपण आसा सोम्या तें सगळें तुका आमी दिलां समर्पीत आमी केलां आनी कितेंय उणेपण आसोन आमी पातकांत परत परत पडोन त्या पातकांच्या चिखलान लोळटा हांव तर सोम्या मुखार एक सव्या सोम्याक सांगाता मेळोन म्हणया हांव पातकी सरपदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारोन सांगता मनांचे तोंडांत सारोन वायटा धरून आनी बरें सणन हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून म्हगे सदांच हांव कारमरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनंतीकात म्हण हात मागता सरपदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससणाच्या जिविताक फावो So
प्रार्थया काकोळदारा बापा प्राची वाट आमी धरल्या तेच वाट्यान दायेन तूं आमकां आसलोय ह्या बरें आमच्या कुडीचे दंडवण करा प्राचे मानान आनी काळजाच्या भक्तेन आमी आसरशें कर आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप. थांबनासतना बोब मार तुतरें परी तुजो ताळो उबार म्हजे परजेक आपले गुन्यांव परगट कर आनी जाकोबाच्या घरणियांक आपलीं पातकां आपूण नितीन चलता तें राष्ट्र आनी आपलें देवाचें धर्मशास्त्र सांडूंक ना म्हणले भशेन ती दिसान दीस म्हाका सोदतात आनी म्हजो वांटो वळखूंक आत्रेकतात. म्हजे लागीं ती नितीचे कायदे मागतात आनी देवाक लागीं सरूंक आत्रेकतात. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून उपास करचो. तूं आमच्या प्राजिताची परवा करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हणून प्राजीत करचें. पळया तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचोच धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडा पिडा दितात. पळया तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडीं करतात आनी दया नासता मुठी मारतात. आज तुमी करतात तसल्या उपासा वरवीं तुमचो ताळो सरकार पावोवंक तुमच्यान जावचें ना. तुमी उपास करतना एका चिवया भशेन तकली बगयतात, गुणयेचेर आनी गोबराचेर आड पडतात. असलो उपास हे रितीन तुमी प्राजीत करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हणून तुमी चिंतात. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानता तसलो दीस म्हणटात. ना, हांव पसंद करता तो उपास हो आनी तिसो सांकळी मोडा, जुवांचें बांद सोडया, दग्ध सोत्तल्यांक सुटका दिया, हरेक जूं मोडून उडया, भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया, गरदार नातिल्ल्यांक बिडार दिया, विणग्यांक पांगरूंक दिया आनी तुमच्या संबंद्यांक सांडिनाकात. तेन्ना पातकां परी तुमचो उजवाड परजळटलो, पांत्या परी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचें घाय बेगीनच बरें जातलें. तुमचें नितीवंतपण तुमच्या फुटल्यान वेतलें आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. तेन्ना तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो हांव हांगा आसा. देवाचें उतर हें. श्लोक. दुखेस्त आनी कालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय.
दुखेस्त आनी पण तूं तिरस्कार करचो नाय. काकूळदारा देवा म्हजी काकूळत कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजो गुन्यांव पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो नितळ कर. म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक दुखेस्त आनी कालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजें पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तुजेर वय तुजेरच हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जायनासलें हांवें केलां. श्लोक दुखेस्त आनी कालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. तुका यज्ञ बलिदाना समाधान ना असल्यार हांव त्यो भेटोयतो. होम बलियो ओपून दिल्यार तुका नाका. देवाक मानता तें बलिदानच एक कालतें काळीज. दुखेस्त आनी कालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. श्लोक दुखेस्त आनी कालतें काळीज सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय. उद्गार वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. बरें सोदा आनी वायट सोडा तेन्ना तुमी जियेतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमचे सोमे आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. साम लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 19 ओळ 1 पर्यंत. तो येरिकोन भितर शारांतल्यान सोलोन वेतालो. थंय जक्केव नांवाचो एकलो सुंकाकार मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. जेजू कोण म्हूण पळोवंक तो बारीत आश येतालो. पूण तो मोठो जाल्ल्यान लोकांच्या केटींत ताचे वरवीं तें जालें ना. देखून ताका पळोवच्या खातीर तो जम्या मुखार धांवोन वचून एक रुमडीच्या रुखार चडलो. कित्याक जेजू तेणें ज्यान वेसो आसलो त्या जाग्यार येवन पावतच जेजून आपली दिश्ट वयर लायली आनी ताका पळोवन म्हळें, सक्केवा वेकी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावच जाय. जक्केव सरारा देंवोन आयलो आनी व्हडा संतोशान ताणें जेजूक स्वागत दिलो. हें पळोवन तो बातकी मनशाचो सैर जावन गेला म्हणालो लोक गुणगुणांक लागलो. पूण जक्केव सकडां उजीर उबो रावन म्हणालो, पळय सुम्या, म्हजे आसलेलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांट्टा आनी कोणाय काय लुकसाण केलां जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दितां. जेजून ताका म्हळें, आयच्या दिसा ह्या घराक बाच्याव येयल्या. कित्याक हो अब्रामाचो पूत इसाकी मनशां सांडून गेले सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून आयला. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्या दिसा रेतीरींत जेजून आमकां सांगाता हाडलां आमचें जीवन आपरभयतारां बर्तिकन दिवच्याक. आनी बर्तिकन दिवच्याक आमी आमकां काली करूंक जाय. आमी काली करिनासतना मुठी धरन मुठी मार आमकां बर्तिकन तो दिना. डिमांड्रिटी सेंटरांत रेतेर दिवन आसतना एक कुटुंब आयिल्लें आनी ती म्हणा लागली म्हाका, फादर आमच्या घरांत कितें कितें जाता आनी तुमी एक दीस येवन आमच्या घरिल्लें बेजार करून दिया. म्हळ्यार जायत भंय हांव येता
आयतारा शेनवारा आसता हांव आनी एक दीस येता हांव तुका सांगतालो येवच्या पयलें आनी हांवें ताका फोन केलें आयतारा दीस हांव येतालो आनी ते येतालो आनी तुमच्या घर बेजार करतालो आनी हांव गेलो मोगाच्यान त्या घरा वचून पळयता कितें पळोवचें घर कांय 1000 स्क्वेअर फीट ल्हानशें व्हडलें न्ही पूण ताच्या बोवारी आसली कंपावंड वॉल पळयतना म्हाका एक मिस्तेर सो दिसलो कित्याक काय हें इतली व्हडली कंपावंड वॉल कित्याक सदां लगभग 7 फिटांची कंपावंड वॉल आनी हांव भितर वेच्या पयलें पळटिकोन रावन हांव म्हळें घर बरें आहा कंपावंडूय बरें आहा पूण इतली व्हडली कंपावंड वॉल कित्याक तुवें बांदल्या कित्याक गरज आसली हांगा आनी त्या वेळार ती स्त्री म्हणा लागली फादर तुमकां कळीत ना तें त्या देखून कित्याक बांदला म्हूण तुमकां सांगता एक खंय गेसलें प्लास्टिकाचें स्टूल काडून आयली आनी धांवोन येवन म्हाका म्हणा लागली हाचे वयर सोडा बळ्या हांवें म्हळें हाचे वयर सोडल्यार ताचे स्टूलाचे पांय मोडटीत म्हजे मोडटीत आनी म्हणा लागली वय फादर तें घडना खंय एक रुखाचें चेर आसलें जडायचें व्हड आनी पटिकन मद्या करता हाचे वयर सोडा फादर म्हणा लागली जायत पळय LKG भुरग्यांक सांगतात पळय गो देर गो हियर म्हणल्यार बरें आनी हांव एक सोडलो त्या चेअरार सोडून आतां म्हणा लागली फादर ओ तें तुमची गमटी गुंडय म्हणा लागली खंय एसीन गुंडेली आतां तें पळया फादर म्हणा लागलें पळयलें काले आसा फादर तें म्हणाली एक घर आसा म्हळें हांवें आतां देवा फादर म्हणल्यार देवलो चेअर काडलें तेणें लोटलें तिणें आनी म्हणा लागली तें घरत इतली व्हडली कंपावंड वॉल बांदूंक कारण देवा ते दळत म्हाका कळ्ळें थोड्यांची घरा सायडीन जाल्यार आमचे कंपावंड वॉल व्हडले जाता चायना वॉला बरी म्हणून आनी ह्या वेळार तिका म्हळें कित्याक बाय कितें जालें म्हणजे फादर पयलें आमच्या घरचे कंपावंड वॉल 4 फीट आसली 4 ಫೀಟ್ 4 ಫೀಟ್ ಇತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದರೆ ಟಂಕ್ ಅಂತ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯವರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರವೇ ನೋಡುದು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ ಮಾರಿ ಹಂಗೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದರೆ ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬರಲಿ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತು ನೋಡ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗದರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಆದರೆ ಕಿಟಕಿ ಹಿಂದಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಳೆ ಆತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಳೆನಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸೈಡಿದ ಪಳೆದು ಮಗನಿಗೆ ರಾಗ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ಸರಿ ದಿಲೇದಾಗ ಏತ್ಲೆ ಇಷ್ಟು ಬೈಗುಳ ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರು ನೋಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಣಿಸಿದೆ ಆದರೂ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನುಸುಳಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ನನಗೂ ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ನನ್ನ ಯಜಮಾನರು ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯಿತು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಆಯ್ತು ಮಾಡು ನೋಡೋಣ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಸಿಮೆಂಟು ಈ ಹೊಯ್ಗೆ ಮರಳು ಎಲ್ಲ ತಂದು ಇಡೀ ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲು 4 ಫೀಟ್ ಅಸಲಿ 7 ಫೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ನೋಡೋಣ म्हळें त्या मुट्ट्यातल्यानी कशें पळोवचें म्हाका ते दिसना 100 फीट आशिल्ल्याक तांकां मुट्ट्यांक दिसता तें ताणें पळोवन नजो म्हणून हांवें केला न्ही म्हणा लागली जायत सायबिणी तुजे पयशे तुजी मर्जी हांवें घालें करूंक जाता हांव आयलें काम करून वेता म्हाका घाल्याक दूद व्हरूंक आयल्या म्हशीचें मोल म्हूण सांगलें आनी हांव कितें बसलो आनी अशें आसतना हांवें एक रावंड म्हजी दिश्ट घालून पळयता मुखार सगळी ह्या सायडीर कंपाउंड वॉल पुरा 7 फीट त्या सायडीर 7 फीट त्या एका सायडीर मात 4 फीट ह्या वेळार हांवें विचारलें कितें जालें कित्याक ते 4 फीट फातर नातिल्ले की सिमेंट नातिल्ली की या रेव नातिल्ली रेव जायती आसा वता उदे म्हळ्यार राजकारण धरल्या फातर आसात मागीर ते 4 फीट तसा तुवें घाल्याक ते वळोन 7 फीट करूं न्हय तें तांगेर कोण येता म्हूण आमी पळयचें न्ही तांगेर पळोवंक तुमकां जाय न्ही गे
तुमगेर मात कोण नाही पळोवन जो पळयल्यार तुमी वय घालतात या दोरो 4 फीट आसलो 7 फीट करतात आमचें जिवन मोगेचें न्हू आमी चड जावन हेरांच्या जिवनांत आमकां मेतेर जावंक जाय ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಬಾರ್ದು ನಾವು ಇದರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು त्याला कितें जाता तूं हेरांक कुलपां काडचे कुलपी जाताय मात्र न्ही हेरांचेर अपराध म्हणचो अपराधी जाताय आनी अशें आसता आमच्या जिवनांत आज आमकां जायते बोगस स्थळ कित्याक म्हळ्यार आमी हेरांच्या जिवनांत खेळटा हेरांच्या जिवनांत आमी मेतेर जाता तुजें जिवन बऱ्या तरान जिये हेरांक ताचें जिवन जिवंक सोडू कित्याक हें म्हज्या प्रॅक्टिकल लायफान हांवें करून पळयलां आमी आसा 16-17 जाण फ्राद कापुजीन फ्राद आनी 17 जाण फ्राद आसतना प्रायस जे आसात मध्यमवर्गाचे आसात तरणाटे बारी उणे आसात पूण मध्यमवर्गाचे आमी चड आसा प्रायस ताणें कितेंय केल्यार आमी तांकां कांयच चड पाटी उलोवंक वचना चडीनी उलोवंक वचना आनी ताणें कितेंय सांगलें जाल्यार जायत फादर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणचें आनी वगेत रावचें आनी अशें आसतना जिवन मोगाचें न्हू इतलें खुशाल बरीत जाता संतोशाचें जाता आडकळीत आसलो पानपासांत आसलो मोरोदी सत्तोक बेकवा आवत ಬದುಕಬಾರ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಜಾಯ್ತೆ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಕರ್ತ ಭಾಳಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಕ್ಕಾಯ ಅವನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಆಶಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವನು ಸತ್ರ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಎಣಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂಥ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವನ ಆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಯಿತು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅವನ ಆ इच्छे ताचे ते आसले ते वर्ते आशा सम्याक पळय जाय जेजूक पळय जाय म्हणली आशा सम्याक कळी जाली आनी हो वचून त्या रुमडीच्या रुखार बसलो मोठो मनीस आनी रुमडीच्या रुखार धांवन जेजूक पळय म्हूण आशांच्या पयलेंच जेजून ताका पळोवन जाल्लें आनी जेजू म्हणा लागलो जाक्केवा सकला देव जाक्केवा ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಲ ಯೇಸು ಕರೆದದ್ದು ಚಕ್ಕಾನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಾ ಸರ್ರನೆ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ ನಾವಾದರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆವು ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಹೇಗೆ ಇವರು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಏನು ದೂಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಜಕ್ಕಾಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕರೆಗೆ ಹೋಗಟ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಂದ ಜಕ್ಕೆವ್ म्हणटा he called me by name इंग्लिशान म्हणटा he called me by name and nothing has been the same केन्ना ताणें म्हाका पयलें त्याच घडये तावन म्हजे थंय कांयच पयलेंचें उरोंक ना nothing has been the same he called me from sycamore tree to become more free ताणें म्हाका रुमडीच्या रुखार सकला पयलें कित्याक हांव संपूर्ण तरां स्वतंत्र जावच्याक म्हजे थंय आसले आपलेशे आशा कोणा थंय जाक्केव थंय जाक्केव थंय एक रूख न्ही रुमडीचो रूख मात न्ही जाक्केव बसलो कोट्या रुखार पयशेच्या आपलेशे आशेच्या रुखार नाका जाल्यार पातकां गेल्या रुखार हेरांक दोगदल्ल्या रुखार ती आशा आनीक म्हाका ग्रेस जाय आनीक येवं दी कितलें आयल्यार पावना म्हणल्यार त्या रुखार आनी अशें आसता स्वामी म्हणटा हर एका रुखार जावन तूं सकला देव जाक्केवा सकला देव म्हळ्यार हर एका जावन तूं सकला देव आनी जाक्केव त्याच कಡೆ ದೇವಲೋ ಸರ್ರನೆ ಇಳಿದು ಬಂದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧವನ್ನು ಮಾರಿ ಬಡಬಗ್ಗರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾನು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾನು ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ मगाच्या बाराने बेणेनो पळया कसलें एक परिवर्तन तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत कितले रेतेऱ्यो कितली मिसां कितली आराधना परिवर्तन जावंक जाय परजळ येवंक जाय आमच्या काळजान ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕಾಶವು ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು तो प्रकाश परजळ हेरांतय आमी घालो जाल्यार हेरांनी तो परजळ पळयले जाल्यार कितलीशीं जाणांची बदलावण जाती आज आमी आमच्याच संवसारांत हेरांच्या जिवनांत मेतेर जावचें
हेरांचे पळोवचे आणि त्या देखून आमी आमचे जिवान पिडारकर घेतला. सुमी कितें म्हणटा? ह्या घराक सल्व सवायले केतना संपन तरान तो नव्यान रुपीत जाता आसतना संपन तरान ताचें कितें वजें आसा तें जेजूक दिता आसतना जेजूचे एकच उतर, सगळा देव हिडिदुबा आयलो, सगळें सोडलें ताणें. मगेचे वाहन आनी बेडेराव तुज्या आनी म्हज्या जिवनांत तसलें बरेंपण आपणावंक जेजू आमकां आपयता. खंयच्या रुखार आमी बसल्या एक घडीभर घरा वचून पळयव्या. त्या रुखा धांवन आमी सकला देवंक आमकां जेजू आपयता तर देवया आनी आमची रेतीर आबरबाय करून थोडेपणी आमच्या जिवनांत संतोष आनी उल्हास बरोवंक आमी आयती जावया. आमेन. पेज नंबर 105 105. आयल्यावामी तुझे वेदी लागी बापा बेठोच्या काणी आकी आमी पूर्ण भुरगी तुझी बापा स्वीकार करी काणी गे बापा ही काणी आमची गे बापा ही काणी आमची गे बापा ही काणी आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची गे बापा ही काणी आमची गे बापा ही काणी आमची गे बापा ही काणी आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या मोगाच्या पावणे हांव म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद दात्या बापा मानता तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकरी वहिवे आमच्या नेक्या पवित्रतेच्या नावाक सर्वस्वमान मागे. देवा आमच्या मोगाळ बापा प्राचित काळाच्या दंडवणेची आमची बली तुका भेटयता. तिच्या वरवीं आमची काळजां तुका मानता तसलीं कर आनी आमच्या वायट वंदवण्यो दमावंक आमकां आदी सुटसुटीत कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी थी सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक तीन वसूया. आमी करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद आनी सश्टाच्या देवा सर काळे आनी सतय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गूढ संतोशान संभ्रमूक तयार जावच्या तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूं आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साखरी करूंक तूं आमच्या भितर नवें मन रचताय. जेच्या जिविताची वर्ती घडयता आमी संभ्रामता ताचे वरी आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरी आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देव तुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सदळ बरा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायताव. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान.
बापा खरंच तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रात्म्या धडून ही देणी पवित्र कर पण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडो आणि रगते आपल्या कुशन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही सुबेज घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पवची तेच परिछोड जाता ताणें खास घेतली तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी सुबेज घेयात आणि हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सश्टी करारचें रगत पातकांचे बक्षांनी मेळच्या तुमच्या बसत आनी सुमेज मनशा बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात आवडता सगळं तुझ्या कुर्साने पुन्हा जीवन मोनावरी तुवे आकाश सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंगारा आमची सोडवण बापा जेच्या मरण आसतना पुन्हा जीवनपणास आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सोडो आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सदला आमी समेजता पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर ह्या रितीन एकवटलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजक आनी भावर्ती लोकां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनः जीवनपणाचो पुर्वसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळती कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता ओंकार मरिये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदत्त आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना सम्यान अपुरबाईचे प्रार्थना आमकां शिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगात आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सर्गत आसा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुर्शिदां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या परत दिवं नाका कोण वायटांतले आमकां निवा सर्वेच परस सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सहज आमकां दी सर्गीचे पागणे आमच्या आज सोडून जालें जेजू क्रिस्त जेणे पुरुशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली चुडे आनी सर आगतांतली वाटय सुमी आज जेजू क्रिस्तांत तुज्या दम दिता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सुमेची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सवे आसो मायमोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शिणी संसाराची आमची काकूक देवाची शिणी संसाराची पाप करते रे आमची काकूक देवा
मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यान पळय आमचो स्वामी आमचे हर एक वचें काणकोण ते हळू करूंक आनी संपंदर आमकां सोकासाय दिवच्याक तो तयार आसा अशें जेवणाक आपयलेले आमी सरे सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर येवची म्हाका पवना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 158 Somia Aulaleta dunia Ashita laleta Hindu kasada Au ashita sumia Aulaleta dunia
मनशापूत आयला सांडून गेल्लें सोदून बचाव करूंक म्हणना. प्रार्थया. खेनवळ्या बापाय पवित्र गटान तुवें आमकां वांटो दिलोय. ह्या काळार आमच्या पिढे जत्म्यांक तूं काकुतीन दिताय तें वखद सुफळायन घेवंक आमची मनां अधिकायती कर. हांवें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सर्पद्वेदाधी बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. खऱ्या भक्तीन सुम्याक लागीं सरोन वचून याद क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. ನಾಳೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪಸ್ಸರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತೀರ್ಸ್ आणि 4 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್ सोम्याकगोळसूंचे 4:30 रितीर शिकोवण आसतली आनी 5:30 कुमसार आसतली. एक जण सैरे पाद्रे बसतले आनी आमी 2 जण अशे 5 जण आसतले. हांव प्रायमरी स्कूलाच्या क्लास रुमांत थंयसर LKG UKG 4 रुमांनी 6 जण पाद्रे बसतले. 5:30 उपरांत तुमकां बांका प्रकार धडतले आनी 6:45 वरार मिसाचें बलिदान आज केल्ले बरीच मिसाचें बलिदान आसतले. ನಾಳೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ. 4 ಕಾಲಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಜಪಸರ, 4 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಷಿಪ್, 4:15 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆಗೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ आणि 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಪಾಪ ನಿವೇದನೆ ಮತ್ತು 6:45 ಪೂಜೆ ಇಂದಿನಂತೆ ಇರಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ತಪಸ್ಸು ಕಾಲದ ಈ ಧ್ಯಾನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನವೀಕರಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯ ಕುರ್ಸವಡचे 3 पायनेला डॅमेजली ते नवीन डिसोजन एक स्पॉन्सर हमारे पास हमारा 8,000 खर्च ते 3 पायनेलांक 8,000 लगी खर्च झाला. तसं आम्ही प्रत्येक तरान उपकार बोलता ಕುರ್ಸವಟೆಗ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಪಡಲಿ. ಇದು ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿಯ 3 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂರ್ತಿ ಇದುಗಳು ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ವಾಳೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 262 262.
ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:15 ನಿತ್ಯದ ಮಾತೆಯ ನವೀನ 8:15 ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವಂತೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಪೂಜೆ ಇರಲಿದೆ. Bagaimana kesucian dalam kamu cedera mencari semangatnya, Bapa Cip, Kerajaan Kuirat Mencanawi, Amin. Thank you.